Neti. Yes. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. भो सुर्गींच्या बापा, तुका अर्घ आणि वाकाणी दिता. अर्घ तुका जेजू, मोहिमा आणि वाकाणी तुका पवित्र आत्म्या. अर्घ तुका जेजू त्या दिसा पासत आणि आमच्या एक एकल्या जिविता पासत तुवें हो स्वास आमचे भितर घाला. हो दीस आणि ही कोडी तुवें आमकां फावो केल्या म्हूण हांव तुका अर्घ दिता जेजू. तूं जावन आसा आमचो मोगाल आणि काकलुचार देव. जशें तुवें आमचो एक एकल्याचो मोग केलो तसोच आमी एकामेकाचो मोग करूंक फाव. आमी सगळीं एक चिताची, एकाच मोगाची, एकाच मनाची आणि एकेच खुशेची जावंक आमकां आदार दी दोनिया. दोनिया जशें तुवें देवाक आमच्या आमकां मनशा सारको तूं जावन संवसारांत आयलोय आनी तुवें गुलामाचो आकार धरलो. तूं ल्हानबीक जालो, खालतो जालो, देखूनच आयज देवान तुका वयर उबारून दवरला. आनी सगल्यो जिबो उमाल्यान जेजूक मोहिमा दितली आनी तशेंच ताचे नांवा मुखार सगल्यो दिमी मोडटल्यो, स्वर्गार, पृथ्वीर आनी पाताळांत. आयज भोइन फ्लावियाच्या तोंडांतल्यान तूं जें कितें उलयताय ती जावन आसा तुजीं उतरां जेजू. तुज्या उतरान जें कितें लिपलोलें आसा तें तूं आमकां गूट उक्तें करताय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. आनी तुज्या उतरा पोरमोणें जें आमी आयज शिंकतेल्या तें आमच्या जिवितांत दर एके घोडयेक वेव्हारांत घालपाक आमकां तूंच आदार करताय. ह्या वेळार आमची काळजां आनी मनां उगड. तुज्या उतराची खोल समजोनी आमकां दी. तुजें उतर जावन आसा कोडप आनी ह्या कोडपाचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक तुजी कृपा आमचें मोदें आसा म्हूण आमी तुका दिनवासता. हे मागणें हांव कोत्तां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. Amen. 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 Praise God. Testimony हाय कोणाल्यो? आज मगे एक हा बरी ओडली देखून तुमगे पयले आसल्या सांगाय. Praise Jesus. कोण ना? Praise God. कितें पूण जालां आसतलें, कितें पूण केलां देवान, कितें पूण उगडास येता, कितें पूण सांगोन दिसता, पूण तें आनी सांगपाचें आसूं नाका. Praise God. चल मातशें सांगाय. देवा अर्घ दिया आमी. Praise God. Hello. बरें, आयज म्हाका एकदम 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 खुशालकाय भोगता हें सांगपाक जाणो. आयज म्हणजे दीस कित कोन कॉमेस जालो आनी कित जालें म्हूण म्हाका एकदम जॉय, संतोष जाता भितरल्यान. ही मगे एकली भयण, ती हिंगाची, तिका ही खबर जाली 2021. 2021 कित जालें, तिगे चेडो 19 वर्सां आहलोलो. तो डोमिनोसां काम कोत्तालो. काम कोत्ता आसतना ते पिझ्झा डिलिव्हर करपा वचपा पडटालें. तेदोन ते पिझ्झा डिलिव्हर कोत्ता तेदोन 5 भुरगे आहलोले. तेचे जी अशें 5 भुरगे आहलोले, तांतुले एक्सिडेंट जालो आनी एकलो भुरगो मेलो. सो आतां ही खबर जाली कितल्यांक खूब मिडनायट अशी रातीची, आनी तो भुरगो आगता मेलो. आतां तूं इमॅजिन कर. आनी मोटो चलयतालो म्हणजे ते टर्न घेताले दिसता. तो एक्सिडेंट जावपा वेळ हे बायलेगे चेडो स्टेरिंगाचेर आहलोलो. सो बरें हा, एक्सिडेंट जालो आनी कित जालें, मागीर तें रिपोर्ट दिवपा पडलें आनी मागीर भुरग्यान फॉल्स रिपोर्ट दिलो, ब्ला 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 ब्ला. सगलें जालें. मागीर कित जालें, आतां आवयक कित जावपा तेंचो एकलो चेडो घोव मातशें बरें पिता.
आणि ती बाडी इगोर्जींक काम करता आणि इगोर्जींक काम करता आणि सारखी देवा मोगान लासोता पण देवा उतोर न्ही डिवायन मर्सी सायबीण माय लायक स्टॅच्यूवांक गोड दवरपा लायक दॅट सो हेल्पलायनाक कॉन्टॅक्ट केलो मस्ता हेल्पलायनाक कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार कोण उलयलें आसतलें ती कडेन आनी मागीर आमगे जुडान मुगे नंबर दिलो मस्ता पत म्हूण बरें हा मागीर आतां तिको नंबर हा हूंय मुगेलो म्हयनोभर जालो पूण ती कॉल करपा नाका चोयतान केसो तो मागीर जुडान म्हाका नंबर धाडलो हे बायलेको मातशें उलय सो एनीवे हांवें इमिडिएटली कॉल केलो आनी तेणी फोन काडलो आनी म्हणपा लागली मातशें रावन तुका कॉल करचें म्हूण चोय आतां हांव डिटेल्स सांगोता ओके मातशें रावन कॉल करचें हांवें म्हणलें ओके बरें ती कॉल करनासलो जाल्यार पासून हांव करतालो परतून बरें हांवें म्हणलें ओके वेन एवर यू आर फ्री टू कॉल मी सो एनीवे थिंग जालें कॉल केलना म्हाका सुद्दां आनी एक थोड्या दिसांनी कॉल हांवें कॉन्टॅक्ट केलो मेसेज धाडली आनी उलोवपा जाय म्हणलें लेट्स टॉक अशें म्हणलें आनी उलयलीं सो ताणें म्हाका ती स्टोरी सांगिल्ली आपणा अशें जालें आतां हांवें कितें करपाचें म्हणपाचें ना आय वॉज जस्ट एट दी अदर एंड ऑफ द फोन हांव आयकोतां ओके ओके एक कोन्न हांव आयकोतां खबर एन बरें हा आतां सो शी कनेक्टेड विथ मी म्हणजे हांव पोरकी अशें दिसलो ना ताका दॅट इज द मेन थिंग वेन यू गेट ऑन द फोन सो आमी कनेक्ट जालीं एंड देन शी स्टार्टेड टॉकिंग सो आय टोल्ड हर कितें जाता तें आमगे लायफांत आमकां जाय म्हूण जायना देवागे एक कारण आसता आमकां फुलफील करपाक सो द जर्नी बिगेन वी स्टार्टेड टॉकिंग द वर्ड ऑफ गॉड सो आय टोल्ड हर वन कंडिशन वी विल नेवर टॉक अबाउट दिस इन्सिडंट अगेन we will talk how we go through this journey, how we renew our mind, what we speak. आम कित उलोवपाचें कितकोन आमी मागणी करपाचें कितकोन आमी आमगे मोना नोसोणी करपाची दुसरी उतर उलोवपाचें सो हे भाशेन सांगिल्लें आनी मागणी केलें वी प्रेड बरें हा सो सिन्स देन शी कनेक्टेड कितें जालें आनी कोणा सांगलो ना तिणें इवन आपणागे पॅरिशनर्सां पासून सांगलो ना हें जालें म्हूण कित्याक लोक जाणो कितें जालें तें पूण लोक हिंचात जाल्या पासून ती सांगना कॅन यू इमॅजीन ते आतां चिकोची वयता आनी ते बारबोच भुरग्यांगे पेरंट ताका चोयता हे भाशेन जस्ट इमॅजीन इट वॉज रियली सॅड पण आतां हांवें आतां कितें म्हूण सांगपाचें सो हांव आतां भुरग्याकूय वळखना न्ही सो हांवें म्हणलें डोंट वरी God has already gone before you. All the problems are already fought. सगळें केलें तुवें कितें करपा जाय जेजू सोदपा जाय तूं जेजू सोदपा लागल म्हणटरी तुका सगळें मेळटलें बेश्टी तुका मेळपा ना तूं थिंग रावन वारी जाल्यार वारी जावपा न्ही म्हणलें आमी सो आर जर्नी बिगॅन आतां मागीर कितें जालें इन बिटवीन आय थिंक आय गेव टेस्टिमनीज ती मातशें फायनान्शियली शी इज नॉट वेरी वेल सो इन बिटवीन कितें जाता माय पाय हाय गोंया इंगा मुंबय माय पाय हाय सो माय पायक चोवपा वचपा पडटा एंड शी हॅज सीन द ग्लोरी ऑफ गॉड माय पायक चोवपा गेल जाल्यार थिंग गेल म्हणटरी पयशे मोडपा जाय हे पयशे हिंगसा घेवन वचना जाल्यार तिका पयशे मोडपा जायनाय पाय मायंगे पेन्शन येना सो आनी थिंग पावलो तशें हे पयशे धाडटा ते पाय शिगूर कोन्न दवरतालो ते एफडी केल्यो आनी कितें ते ताका इंट्रस्ट मेळटालें इट वॉज रियली सॅड सो ते पयशे ती उजार करताली आतां ऑल ऑफ अ सडन एक दीस कितें जालें पाय बरो ना जालो आनी ती गेली आतां हें सगळें जाता शी हॅज टू पायल मनी फॉर द लॉयर्स हिंग लॉयर म्हूण सवाय न्ही लॉयरां म्हूण जायत पयशे घालपा पडटाय सो हिंग आनी गॉड इज ब्लेसींग हर गॉड इज जस्ट ब्लेसींग हर एनीवे सो थिंग वचपा पडलें पाय सकाळीं पावली पायक बरें बी केलें पाय मेलो दॅट सेम डे पाय डायड एनीवे सो एंड ऑल दोज एफडीज एंड ऑल शी कूड युटिलायज सो देव केसो तो सगळें प्रोविजन तेगे केलें ओके हे भाशेन she saw and everything she tells me okay she calls me and tells me Maria look what happened I'm like see this is God showing you don't worry तू पिट्टा पडलो आसल्या पासून आपण वयर रावन तुका चोयता तू सकल ते पिटां पडलो आसल्या पासून तुगे गोमटी भायर आहा आपण तूं दड वयर काड्यान म्हाका चोय आपण तुका सगळें दिता हे भाशेन हांव ताका सांगता in my heart I'm really I feel so beautiful that God is helping her. She's not stressed.
एनिवे आनी हें जालें सो हिंग येयलें आतां सो आतां पायगे हें जालें मांयक नर्सिंग होमाक आयली आनी आतां चेड्यागे जर्नी कॉमेस जाता कित्याक 21 सान हियरींग जालो ना सो आतां हियरींग कॉमेस जाता पोतून मरिया वी हॅव टू प्रे आय सेड जस्ट शट अप एक पाट पासून म्हणनाका वी हॅव टू प्रे वी हॅव ऑलरेडी प्रेड इट्स ऑलरेडी डन नाव वॉट इज युअर जॉब टू से थँक यू जीसस यू हॅव ब्रोकन ऑल द माउंटन्स तुवें सगळे दोंगर लेवल केले तुवें सगळे कांटे आहाय ते काडले लुक 8:17 सगळे काडका आहा ते ती फॉल्स टेस्टिमनी दिलो ती फॉल्स विटनेस दिलो ते आतां तूं उजवाडा हाडटलो आनी सगळे हांवें म्हणलें इल्लीशी पासून भिरांत आसल्यार जिजस म्हूण तुका स्क्रिप्चर येना जाल्यार जिजस म्हूण यू नो हे बायलेन आतां एक बूक घेतला आनी स्क्रिप्चर सगळे हांव सांगता ते बुकाचे बरयले then she is the one who did that calling things call things into existence what does not exist so she started studying listening to the teaching writing down आज म्हाका बूक दाखयलें तेणें so anyway so she was not एकाना आयकून दुसरे काना भायर घालनासलें सो तें सगळें आयकून तेणें प्रॅक्टीस केलें आतां हियरींग जालें दीस 3 days आयज लास्ट डे काल जालें पयर जालें So she called me. She said, Maria, I'm going to the court. I said, good. You're going to the court. Just be at rest. Kai chinpa goroz na. Tun tangsan pray kor and Jesus will marry. Jesus, I love you. Jesus, you love my son. Jesus, you love everyone that is there. Jesus, you even love that boy who gave false witness. एक दीस जालो आणि मागीर थिंग कितें जालें मुस्ता सो शी वॉज अलाउड टू गो कित्याक ते भुरग्या ते बॉक्सान बी वयलो यू नो कोर्ट वत्ते भशेन आनी दोगांय विटनसाक वयले मागीर तेंगे कितें जालें मुस्ते हे मिडिया बी येयल्ले मुस्ता थिंगा सो तेणें तें आयकिलें आनी न्यूज पेपराचेर घायलें सो पब्लीक जालें सगळे पेपरार येयले म्हणजे मागीर हिंचात तांणी चेड्या नांव बी घायलें म्हणल्यार सो पेपराचेर सो ते म्हाका म्हणपा लागलें पेपराचेर येयलां हांवें म्हणलें तुका पेपर वाचपाक गरज ना तुका कोण सांगिलां पेपर वाचपाक न्हू तूं बायबल वाच तुका पेपर वाचपाक गरज ना अशें म्हणलें ना वॉट टू डू हांवें म्हणलें आय नो तूं म्हाका सांगत म्हणल्यार तूं डब 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 जाता म्हण जाणा सो जस्ट लीव इट हांवें म्हणलें एंड आय एम ऑल्सो प्रेयिंग आय सेड आय एम नॉट गिवींग अप हांव कांयच मुगे उतर चेंज करना म्हणलें हांव होकोत म्हूट म्हणलें त्या भुरग्यांचे मनाचे उजवाडें बी पेपर तुका वाचपा वचनाका तूं चोयनाका सो सेकंड डे शी वेंट सेकंड डे तांगे इन्क्वायरी जाली तो एक्चुअली मिस्टेक कितें जालें मुस्ता ते टायरा बुराक जालोलो हीड आहलोलो ते पुलिसान तें लिपयलें ती स्टोरी चेंज केली आनी तेणें कितें केलें म्हूण कोण ऑल दीज इवल थिंग्स यू नो सो तेंगे ती इन्वेस्टिगेशन तेणें थिंग पावयलें ना But anyway, she got to the lawyer and she said this was what was investigated. We hired a special person. एक मनशा आमी हायर केलोलो तो थिंग हीड आहलोलो आनी तो हीड जालो तें मातशें सोद म्हूण सो तें सगळें केलें सो तो दुसरो दीस जालो सो ओय दुसरो दीस काल तेणें इन्वेस्टिगेट केलें टाट थिंग हीड आहलोलो मागीर तुवें हें कितें कोन्न सांगिल्लें तुवें ती इन्क्वायरी हे भाशेन कितें कोन्न केली सो ही द लॉयर वॉज एबल तेका त्या पुलिसांक क्वेश्चन करपाक आनी ते म्हणटा तो क्वेश्चन कोत्ता तो सारको देव क्वेश्चन कोत जाल्ल्या भाशेन सारकें आमकां जाय ते भाशेन क्वेश्चन कोत म्हणटा सारको मागीर तुवें कितें केलें मागीर तो हीड आहलो तें मोटोर हे भाशेन कित्याक जालें ते भाशेन कित्याक जालें इट वॉज जस्ट ब्युटिफूल बरें हा तें जालें मागीर एडजॉर्न केली केस आनी आयज जातो म्हण सांगलें सगळें सो टुडे शी वेंट आय थिंक थंय म्हाका कितें जाता सारकें 8 गेलें आनी अबाउट 10:30 म्हाका कॉल येता आनी हांव हरशीं मोटोर चलयत जाल्यार कॉल काडना कित्याक नांव येयना वयर सो हांवें मोटोर चलयान फोन काडलो आनी चोयलो हांव कोण तें गे म्हण काडलो बेगीन सो ते म्हणपा लागले मरिया लिसन वॉट हॅपन आय सेड आय एम नॉट लिसनींग आय नो वॉट हॅपन अशें म्हणलें ते जस्ट टेल मी सो तेणें म्हाका सांगिल्लें ते म्हणपा लागलें सगळी केस बॉन एंड इट इज इन फेवर ऑफ अस आय सेड प्रेज गॉड थँक यू जीसस जेजू आर्ग म्हणलें आतां त्या भुरगो चोय आतां 21 वर्सां जाला आसतो तो भुरग्याक चेडो भुरगो कितू पेन जाता आसतली मांयक कितू पेन जाता आसतली पांय आनीकू पितालो तुवें आमचें नांव पिड्यार केलें हे भाशेन पासून उलयतालो पांय त्या पुताक यू नो आनी ताणें हितू सोंसून तो ओग रावलो आनी देवाचेर विस्वास धरलो आनी कितू दूख ते मांयक जाता आसतली
ओय तुका सांगपा सोंपें तुका कांय जालें ना न्ही हे भाशेन जाता आसतलें मनांत पूण गॉड इज फेथफूल Is गॉड God. सारकें तांकां जाय आसलो ते भाशेन तो भुरगो दुसऱ्यागे मेलो एकदम दूख कित्याक तो भुरगो मेलो पूण दूख मागीर कितें जालें चोय हांव आतां आयज आय वेंट टू वन ऑफ माय म्हगे एकलो पाद्री फ्रेंड आहा तेजे बोले गेलो हांव बेश्टें हांव चल जेवणा आज मेळया आमी अशें म्हणलें आनी आमी जेवणाक गेले तो जेवण करता सदांय सो आमी जेवण जेवपाक गेले हांवें म्हणलें हांव ब्लेसड सॅक्रमेंटा वचून येता आनी आय एम जस्ट क्रायींग आवट ऑफ जॉय बिकॉज गॉड इज सो नायस तो आमकां दवरता आमकां उडयता सकयल आसूं चोया कितें कोत्ताय ती एंड वेन वी सीक हिम तो आमकां सोडना सो आय एम ब्लेसड सॅक्रमेंटा येयलें आनी ताका सांगिल्लें तूं जाणो म्हणलें आयज आय एम व्हेरी हॅपी टुडे आयज अशें जालें म्हण सांगिल्लें आनी ते बायलेको म्हणलें एक पाटी शी कांट अफोर्ड हे पयशे हारी करून तेका जायना आय नो म्हण सांगिल्लें तेगे दूख कितें कोन्न हें जाता तें आनी म्हणलें हेणें कितें कोत्चें हें काडया आयज तेगे दीस कोरया म्हणपा लागलो आमी तेगे बरें व्हडलें किचन आहा सूप किचन कोताय ती तेगे इगोर्जीचें आं यो फ्रिजरान काडया म्हणपा लागलो तेणें म्हाका सॉसेज काण दिल्यो आनी हें सगळें काण दिलें आनी एपार बोल्लो आतां हांवें म्हणलें तें मुगे घरा कोसान अबावट 45-50 मिनट्स रावता तुम किंगात सा म्हापशें रावता ते भाशेन आय सायबा आतां हांव घरा येयलें आनी म्हणलें हांव हरशीं हांव बसत बोल्लें हांव जेल आनी हांव सारको पोटली मारली हांव घरा येयलें आनी सांगिल्लें हांवें म्हणलें चल हांव वयतां तेका हातान दीन येता म्हणलें मागीर मुगे फ्रिजरांनी भरपा नाका सो I told her, I said, I have to come. I said, I have things in my car. So आम काडलें न्ही मोटो हांव दिवपाक गेलें तेका वस्तू आनी तेणें म्हाका तो बूक दाखयलो आनी चोय हांवें कितें म्हणलें लूक एट दीस देवागे प्लॅन इतलो आमी जर्नी बारबोक गेल्याय आयज विक्ट्री जाल ते जाणा दोगांयकूय मेळपा सारकें हांव तुका मेळपा येवपा नासलो म्हणलें आतां मुगे प्लॅनू ना आनी फादराबलेकूय वचपाकूय मुगे प्लॅन नासलोलो तो प्लॅन कितकोन जालो तें घडलें तेणें एपार दिलो एंड शी इज अ पर्सन ताका कितें दिलें जाल्यार तें दुसऱ्या दितोलें सो हें तुगे आतां तुका देवान बेसांग आयलें म्हूण तूं वोसान दुसऱ्यान दिवपाक जायतें लायक थिंड स्टाफ आनी सुशी बी तशें कोन्न सो हांवें म्हणलें सो तेंगे हांव गेलो तशें कितें जालें तेगे गोय मेळ्ळो म्हाका पयले पाटी सो हांवें म्हणलें कम म्हणलें लेट्स ऑल सेलिब्रेट द विक्ट्री यो म्हणलें तो बड म्हणटा आसता मगे मातशें उलोवप व्हडलें जालें बसता मगे हांवें म्हणलें आय एम सॉरी तेका तो न्हिदलो उठोलो जाल्यार सॉरी देवान एक मनशां रोचील म्हणलें सोका उलोवपा जायना आमगे सोका उलयताय तें पासून व्हडलें जाता तो येयलो हांवें म्हणलें चल कम लेट्स प्रे आनी तेजे एकतिगाय हाती धरलें आनी आमी प्रेयर केलें it was so nice that we could see that love of God because that man also had to hear. So तू कोण काय हुई तो म्हाका सांगता हांवें म्हणलें I am a child of God, so are you. I said, do you know what Jesus did today? वय तुगे सगळें प्रॉब्लम क्लियर केलें म्हणलें एवरीथिंग डिलीटेड फिनिश्ड तुका टेंशन घेवपाक कसली गरज ना डोंट स्ट्रेस I said, just rejoice. Yeah, Maria, it is nailed. I said, see, that's the right word. Yes, God. And it is like, I felt like God is working in him as well. So I said, see, humble people, God always this. But every time we face problems, we have trials. They don't leave us. We have so many storms. We are in a battle, everything. आनी आमकां दिसता आमकां कोण पावना आमकां सोडटाय सगळ्यान सोडल म्हण म्हाका आनी कोण ना दिसता बट रियली वेन वी आर सोकिंग वेन वी आर डम्प्ड कोण ना आमकां कोण चोयतो ना कोण उब्बा ना आमकां हेल्प करपा ना तो देव आमकां हाती दवरता God really, and this journey, I told her, it is not only for you, it is for me too. I saw God in your troubles, in your trials. How, though you were, poor thing, but she was even thinking, apnange gorik to apun renta rautole, because te ek part en kel zalya, tange justice enzal zalya, you have to pay. Kita to loser es zalo, te burgyan witness dilo te bashin. So if he had to lose the case, if he had to
lose the battle, the case, he had to pay the money, you know, and no question asked. So he, ते अदोगादान सांगेल पासून ताका $40,000. You know, ते आपण कितकोन ते गोवा वचून थिंगा इंडिये गोर हाते इकया, इन गोर हाते इकया. So she was already thinking. So today I told her, you see, you were already planning the loss. You were already planning to lose the battle. But God got you the victory. Praise God. God is so faithful. And when you were in that pit, your whole family was into the word. They were listening. And God was working in their lives. You know, and really, God, He is so faithful, so faithful. Everything, what was mentioned in Psalm 91, 1,000 may fall dead beside you, 10,000 around you, but you will not be harmed. Amen. God has put angels, commanded angels, charge over you. So Amen. they will lift you up and they will not let you be hurt. You know, I will go before you and I'll fight all your battles. Every word came alive in her life. Every word that God said, everything that we were talking about, we saw it alive. And you could just see God smiling. So I told her, I said, see, this is another life for you. Just don't be quiet now. You just have to be furious. That this is my God who has given me the victory. Muge dewan mak zoit dila. Aun zoiti won dewa savkota. Ani aun ashe tose en konna. So ebashin sangile, and you know, kite aun sangatan, like not only to her, for me also it was a journey. And today's day, it really worked. Aun kite ating pautar long. So he took me also there. You know, he put me also in that journey. So I'm telling her, maybe God wanted me to see. Don't think I'm an ordinary God. I am a very powerful God. So that's why I wanted to share this. Korno laborer and that. Dev korna darn to get come kotaman hover. Korna sodun can't say at Aupataha, Auka, she didn't contact me, though I'm in helpline. She contacted Ani Konak. Contact Kunte Munchan direct Kelsey. That is what I'm so amazed how God brings people in your life. You know, and the moment we clicked, it was nothing but the word of God. We never spoke anything related to the issue. Even though she was feeling low, she would say, you know, today this happened. So she would start straight point. And then I would say, shut up. Let's go this way. Who are you to decide? You don't decide the victory. You don't decide anything. You know, it's God who decides. When we speak, it's like we take over the problem. No, we've already given the problem to him. Let him deal with it. So they could, in our life, every moment he is with us. He knows the perfect time. Perfect. Tage time care na false जायना. तो सारखे टाइमार कित करपाचें, कित कोन करपाचें, सगळें तो जाणो कितकोन जाग्यार घालपाचें. And he does it so beautifully. Bring कोन तो कोत्ता पासियेंसान, अब्बूस जायना आसतना. You know, and that made me feel so joyful. And I said, God, you're so good, so good, so good. And I was like jumping, you know, I was just so happy today. Yeah, praise God. Yeah. And it was so beautiful. And I told her, now we have to give testimonies all over. I said, whichever panel I'm going to talk about you today and every day, you know, it was just so nice. So this is our God. So never feel bad when we come. We have a small fellowship. We have few people. Never feel bad. We have our big God. God has an army. And we are called to lead the army of God. So we are not ordinary. We are uncommon. We belong to the mighty force. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Yes. So beautiful. amazing, no, sister. Dhyan kitko ek lag aale tege life and so Yes, praise God. You know yes. that even that lawyers, like how she said, like And she's exactly how saying, she Fatima, wanted. no, Oy. she's saying, te munta to lawyer. So, orshi ki zadale, ek email dadpa pasun, they used to charge her $1,000, 1,500. She used to get a pinch, Oy, bong. Ek email, oh, this money is for this email. That means they're working on her, no? So, can you imagine? Oy. So, and she would tell me, this is what it is. I said, it's okay. Don't look at the money. Money is given. Money, God has blessed with money. Don't worry about the money. So, eyes kit mutte, you should have seen munta te lawyer and sarko de uloilya bashin uloil mutta. Ta. Magi thank it kele. Tuk ting hidmello. Magi if hidmello zala to tire alolo. To tire tu sarko bu kitya kelo. Te hui kite enzale. Magi even the burgia crisscross kel mutta tene. Kite atte ek haini te burgi ni ata. They were the first witness. Te ani dogs hai te ekta enzale ani to पहिली फोट मारलो ती त्या कुगडास ना दुसरी पार्ट तो दुसरी येन सांगता so ती फोट म्हणून कोट्टा जाणो so they don't hold on their hand on the Bible but they have affirmations they affirm कोत्ताय so तर म्हणून you lied yeah I lied अश मुठे disrespectfully so I म्हणले it is our job now to shower that light upon God upon that boy. This boy, yeah. God's light, we have to ask them, and opai kit mutta, we have to go and apologize. No, Maria, I said, just shut up. You do nothing now. Just sit down there quietly and just pray. And that boy also sees the light. Because of darkness, he did this. So it's really awesome. So it's a kittu journey zaltage, kittu pain zale, kittu dukh zalta ka. आणि एक ओरा भितर देवान सगळें क्लियर केलें. Praise God. So nice. मनशा लागी गडोना देवा लागी सगळें घडटा. That scripture, I think Psalm 30. Matthew 19:26. Matthew 19:26. What does that say? जे मनशा लागी गडोना ते देवा लागी सगळें जाता. Yes, and I applied that scripture for her. Morning comes at night, but dancing is in the morning. Amen. And I have removed the sackcloth and I covered you with joy. That is in the Old Testament. No, Psalm 30 so magte. Psalm 30. Yeah, okay, but yeah, Jezun tanchir nodor marun mulle munchan kode zaina munchan kode en zaina pun deva lagi sogle zata. By thank gali Psalm 30. I like it very much. Adle korana. Oh, you are sharing? Yeah. Wingel go. I teacher muste. Good. चालते पवित्र आत्म्यागे काम कशेंचें ते हेल्पलायन आनी गोडे मुय आसत आसलो न्ही तो मनीस गोडे त्या वक्तार पावची ना जालो पूण पवित्र आत्म्याचें तुका धाडलें की ताका इंटरॅक्ट करपा मेळ्ळें घोवा बले वचपा मेळ्ळें फॅमिली Oh my goodness. Yeah. With power. It's just, when we say God sends perfect laborers, I don't say I'm the perfect laborers, but I wasn't in the helpline. I wasn't in picture. She already spoke to someone in Sydney or Melbourne who is a lair. And then she asked Jude, give me someone from Perth. And Jude, I messaged, so kit kon jaten so tu. And still, she already thought, apan kitu loka sangile, atani kona sangu. तसं झालं पण तो enemy दोता त्याका एक मुइन पासून आडायन. So wonderful. That was so awesome. Praise God. ते वाचू जात जाल्यार वाच Fatima. 30 I think Psalm 30 verse 11 I think it is, if I remember right. Yeah. दुकांत रोडण्यांत काट्टालो दीस तुझ्या आदारान आता उठ्ठा नाचता प्राचिताची आंगावली काढून तुवेन म्हाका आनंदान न्हेसयलय. Praise God. Yeah, but in English it's very nice. Psalms 30 verse 11 sister. Verse 11, yes. Praise Yeah. God. Okay, that was my testimony. Thank you, Jesus, and Thank you, all Jesus. glory to God. All glory. Sister, your testimony is really
we also felt from the inner side of our heart the Mm. presence of God in this Amen. testimony of yours. Yes. Thank you, Jesus. Yes. And God there's is a so good. lot to add to it, you know. Mm. So yeah, there's a lot to, but it's, Thank can you, you imagine a Jesus. mother, how much pain it she would have gone? And Mm. then she's already having this burden of the husband. Husband. And then husband is saying things to the son. So she has to control that. Can you imagine? Kichi zala statika, you know? Praise God. So awesome. Thank you, Jesus. Praise God. So yeah. Ani kona ha? ही स्टोरी Praise जोनासा भाषेन अशी जाली. जोनस. जनसाय किचालको सांग को आमका. जोनस रे सिस्टर द ओल्ड टेस्टमेंट आहले तो आख्या ते लोकां सालवार जाता. देव कितकोन ते उजार कोत्ता जेजू. Yes. Yeah. कितको नाक म्हणल्यापासून उजार करता. You know, हय. and God is going to use her now. Then she showed me book at the mote book odlo. सगळे notes बरयले. आपण सगळे notes बरयले. I म्हणले आता तू उलोवपा लाग. She cannot memorize the scriptures. Sorry, I shouldn't say that. So, you know, word तेका सांगिल म्हणतो. आयज ताण एकूच scripture हांवें केलो होय, no weapon formed against me shall prosper. Isaiah 54:17. Yes, so to tene memorize केलो and she felt it became alive in her. Thank you, Jesus. So yeah, so पूण सगळे notes घेतले. I म्हणले, see, it's not going in vain. You know, God will use you. God is already using you. And you are a living testimony. You are an overcomer. You overcome everything by the blood of the Lamb and the word of the testament, word of your Her testimony. Yeah, her You testimony. know, so it was really, you know, and so it was a simple munis. Simple munis, kite कोण देव ताका कितें harm करपाचो ना. Yeah. केन्ना कितें harm करपानी, but I saw her step by step, financially. तुझी काळीच पडेले. Yes, financially, you know, spiritually, physically, everything, God. emotionally. Thank you, I saw Jesus. how the journey she went. And ती पोटली पॅक करून बोमय गेले माय पायक चोवपाक, you know, and how God actually filled her pockets. Oh, awesome. Our God is so awesome. आमकां एक पाट देव दाखयता आमगे भावार्थ वाडोवपा जाणो. तेंच Jesus. जालते आनी दाखयता आमकां, Jesus. yes. And I was so Thank you, joyful Holy today. I'm so Spirit. happy, you know. आणि ते फादरान तें जेवण दिवपाक गरज नासलो न्ही. तें जेवण दिलें म्हूण मुगे फ्रिजीन भरपा ना म्हूण हांवें म्हणलें चल वचून दिया तेका. आनी ते तूं येता म्हणलो तशें वाय यू कमिंग म्हणपाक लागलें. हांवें म्हणलें आय डोंट नो वाय आय एम कमिंग बट आय एम कमिंग. सो ते भाशेन प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Praise Holy Spirit. Jesus. Praise Jesus. प्रेज Thank you. गॉड. Praise God. आनी कोण आहा बाबा Praise सुको Jesus. कितें पूण आहा मरे Praise सांग तो. Jesus. Praise Jesus. प्रेज जीसस. Jesus. Papak, putak, ani puitot ne pargan dinmas. Severa Amen. paksot. Amen. Sister, brother Lutz, teka olkota lokota me. Sister Jodina olkote ligode. So केन्ना येतालो एकटो म्हापशेंचो एकटो. सो तेका हांवें ब्रादर आमच्या रेमणागेर येयलोलो आनीक तो आख्खो हें जालोलो आहलो म्हणजे सारको तकलेन सारको बेजार कसो जाल्लो. तो युकेक गेल्लो आनी युकेक वचोन तेजें जायते तेका कामाक लागून प्रॉब्लेम जाले. मागीर तेका कोण येयलो ते म्हणलो तूं घरा वच. मागीर तो घरा येयलो आनी तो एकटो तो आहलो कांदोय आहलो. मागीर हांव मेवलो तेका गेलो. तेका ब्रादरागेर व्हेलो. तेका ब्रादरागेर व्हरोन न्हू ब्रादरान तेका एक धाकटें मागणें दिलेलें आनी तें मागणें मूळ म्हणल्यार तेजे 15 दिसांनी म्हणल्यार तूं मिलाग्र पळयतलो तेजी. सो तेजी मिलाग्र म्हणल्यार जाली पयर. ही इज लिव्हिंग ऑन 16th तो दुबय वयता. Thank सो you, तेका Jesus. म्हणलेलें पळय तितलें तेजें घडोवन येयलें. आनीक तेका सगळें तेका सांगलेलें तूं कांय करपाची गरज ना. तूं फकत तें मागणें म्हूण म्हणलें जाल्यार मागणें म्हणत रावलो तो. आतां 15 तारखेर तो दुबय अबुधाबी घेवन वयता. अबुधाबी or दुबय आय थिंक दुबय. तेजो भाव आहा थिंगा. सो तेजे तो घेवन वयता आनी तेजी मिलाग्र. सो आतां इतलो खुशाल आहा बाबडो आनीक बरो एकटोच रावता तो घरान.
तेजे जायते प्रॉब्लेम जालेले म्हणजे तेजे बायल सोडून गेलेली आनी सगळें जाल्यार ही इज अ पयलो हांव येता होतो नाव इट्स ओके. आनीक हांव तेज्या वाटेन चडशें हांव तुमकां टेस्टमनी सांगता कित्याक ज्यो घडण्यो घडलेल्यो सांगलेल्यो तितल्यो घडल्या. Amen. आनीक ब्रदर सांगतालो देवाच्या उतराक तें बीं घातलेलें तें किल्लो न्ही देखून. आनीक जायते आमी घरान गेलेले ते घरांनी जायते जाणांची मिलाग्री हांवें एकली पळयल्या. सिस्टर आलिफा गांवकरे तेजे घोवाची तुमी टेस्टनी आयकलेलें नको सिस्टर. Praise सो God. तेजें काम जालें. Praise God. आनीक देवाची मोहिमा न्हू हांव पळयता आयज. Hallelujah. Yes. आनीक म्हाजें आतां 2 दीस जाले आतां 2-3 दीस जाले म्हाकाय मातशें पयशांची गरज आसली देवळाक म्हणल्यार म्हाज्या सायडीन तेणें बीं घातलेलें ते म्हणटालो म्हाका टिबल बेडरूम तुका मेवतले रूम मेवतले म्हणजे घर तुजें आसतलें टिबल बेडरूमाचें. सो ते तेणें बीं घातलेलें तेणें 3 न्हू सॉरी चेडूं हिंगा दाखयता 4 फ्लॅटान 4 बेडरूम म्हणून. सो तें बीं घातलेलें तेणें आनी तो हें घाललें पूण म्हणजे हांव सांगूंक सोदतां कितें म्हणजे म्हाका तें बीं घालून गेलोलो तेजो प्रोसेस आतां चालू आहा कंटिन्यू आहा आनी पयर कितें जालें तो आमचो शेजारी आहा एकटो तेका दिश्टी पडलो आनी तेच्या फाटीं फुडें कोण ना. सो तो म्हाका म्हाजें नांव करूंक सोदता. सो तो म्हणटा कितें आपल्याक तूं एवरी मंथ तूं 1 लाख दी. आतां तें पेपर वर्क करतलो जाल्यार पयशे जाय. आतां आमी वचपाचे न्हू. Yeah. आनीक हांव तें सगळें म्हाजो डिपेंडंट देवाचेर. हांव म्हाजें तें Praise बँक God. बॅलन्स वा कांय दवरिना. Yes. हांव बँक बॅलन्स वा कांय दवरिना. सो म्हाका कांय हें आसूंक ना. सो तेन्ना देवा कडेन मागलें. देवा म्हणलें म्हाका तूं दाखय खंय कोणा कडेन मागपाचें खंय कोणाचें कितें करपाचें. यू आर द सोर्स. सो Amen. तेतून गेलें. आनीक देवान Praise God. दिलें. आनी देवान म्हाका दाखयलें एका भावाची म्हाजेशी तो एकलो बारो बोटीर आसता कामाक शेफ तो. सो Wow. तेणें म्हाका हेल्प केला. तेणें जाप करून हांवें तेका म्हणलें 1 लाख जावो म्हाका. तेणें जाप करून काल पयर तेका सांगलें काल तेजे बायलेन दिलें म्हाका हाडून. सो धिस इज द रियलिटी. Praise जे हांवें पयर स्वत मानलेलें कित्याक देवा कडेन जायना तसलें कांय ना. आनी Na- कित्याक हांव केन्नाच अशें चिंतिना म्हाका हें जाय तें जाय म्हणून. गरज तें तूं जाणा देव. आनी Exactly. Praise God. देवाक हार घालिता हांव आनी हांवें ते दिसाक पसून देवाक हांवें हार घालता ब्रादर येयला ते दिसाक. तुमी जाणा जेजू जाकारायसागेर गेलोलो. Hmm. सो तेच भाशेन म्हणल्यार जेजू म्हणल्यार तोच शीस म्हणल्यार म्हाज्या घरान येयला पयले फावट. आनी येर म्हणटा कोणी रावले आनी सकयलीन येवन गेलेलें बीं घालून. सो ब्रादर येवन तोय बीं घालून गेलो. पूण तो म्हाजे बारी आत्म्यान आहा म्हूण हांव स्वत मानना. Praise एन God. म्हाजें एकूच हांव मरो पसून हांवें तें उतर तेजेर राखून दवरूंक जाय जें तें तो काम करतालो तें करूंक जाय. Amen. सो देखून हांव आयज म्हळ्यार देवाचें उतर शिकता आनी चालतें. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा तुका हांव सांडचो ना सोडचोय ना. सो म्हाका न्हू जायतें खंय डिफिकल्टी पळय जाता न्हू तेन्ना न्हू देवाच्या उतरान तिगता हांव. बाय हार्ट म्हणल्यार अशें कांय ना पूण हांवें एक आयजूच पळयतालो आयज एक व्हिडियो पळयतालो आनीक टायम आहा न्हू सिस्टर. होय रे बाबा सांग तू. ओके. भायर एक व्हिडियो म्हाका कोणें व्हिडियो धाडलेलो. तो व्हिडियो म्हणजे तें ती स्टोरी म्हणजे फिल्म. तो तेजे गाडयेशी कोण भायर जेवता. एकलो बाबडो आसा तेजे कडेन कांय ना म्हणजे तो थिंगा जेवता गाडयेच्यान. बायल म्हणटा तेका चल या रे आमकां वोगोत जाता वचपाक. तो म्हणटा कोणी जेयता तेन्ना तेंकां उठयना. तेंकां जेवूंक दियात. आमी कोणाक उठावंक जायना. सो ते म्हणटा आसूं दिया तेका जेवूंक दिया. ते म्हणटा ते चावता तेजेर आनीक ते म्हणटा कितें तुका पडोंक ना आमी वचोंक जाय. तो भिकारी आनी तें उलयता. तें जालें सगलें जालें आनी मागीर तो वयता मागीर ती गाडयेन बसता आनी गाडयेन बसलें म्हणटकच तेका एक फ्रेंडाचो फोन येता आनी तेंच्या थिंगा लागींच एक हें आसता म्हणजे ब्रीज आसता क्रॉस करपाची वचपाची कामां वयता तेन्ना. आनी ती 10 मिनट 6 मिनटां 7 मिनटां पयलीं ती ब्रीज कॉलेप्स जाता आनी पडटा. आनीक तेणें ताजो फ्रेंड तेका फोन कोत्ता विचारता तूं कसो आहा काय म्हणटा आपूण बरो आहा कितें जालें. तो म्हणटा अशें जालें ब्रीज कॉलेप्स जाली. आनी तेजी ती बायल आसली तेन्ना देवाक आर्गां दिता. ती म्हणटा देवान आमकां राखलीं सांबाळ्ळीं. तेन्ना मागीर तो सांगलो आमी सदांच पयलीं बरें करूंक जाय. पळय माल आमी तेका समज हें करूंक दिना जाल्यार आमी वयतलीं आमी मरतलीं. Wow. सो अशें करून न्हू जेन्ना आमी देवा दुसऱ्याचें बरें चिंतता न्हू तेन्नाच आमकां Timing. बरें Yes. जायतें मेळटा. Praise God. Wow. प्रेज गॉड.
Thank you, कित्याक Jesus. ह्या हितूंतल्यान म्हाका जायतें बरेंपण मेळ्ळां. हांवूय जायते कोणाक पावयता, इस्कॉलाक वयता तेन्ना वयता, चिड्डोन वयता. म्हणजे धाकटे भुरगीं आसता ती एकली आवय आसता आनी आमचे बायेक घेवन वयता तेंकां वता तेंकां थँक्यू म्हणटा ती. सो हितूंतल्यान जायत्यो देवाची मोहिमा हांव पळयता. कित्याक जेन्ना देव बरें करूं म्हणटा पळय न्हू, तें उतर आमकां सारकें म्हत्वाचें. तेंच उतर आमकां देवा पाव म्हणलें तें आमकां पावता. देव बरें करूं म्हणटा पळय तें. आनीक आयज हांव मेडिकलाक गेल्लो, मेडिकलूय हांव पास जालो. प्रेज गॉड. रिपोर्ट म्हणटा ऑलरेडी म्हाजो रिपोर्ट येयला देवाचो. आय एम पास एंड फिट फॉर द जॉब. रेडी. Amen. आमेन. Amen. Praise God. Praise You God. are the head and not the tail. You are a winner, never a loser. आमेन. Amen. Amen. आमेन. Praise आमेन. God. आमेन. आनीक Awesome. तें बिंग घालपाक म्हणटा तें बाबा आनी चडशें म्हणटा हांव आमचे धाकटे वस्तूंनी आतां सिस्टर सांगताली जे म्हाका खरेंच न्हू आमी जाता तेन्ना धाकटें घालून वचोंक जाय. आतां पयर एकल्याक आमी तुमी म्हणटाली हांव म्हाकाच वयर काडटा. हांव म्हाका वयर काडिना पळय देवाची It's not that. It's not that. देवाची मोहिमा पळय पयर कितें जालें कालची खबर ती होली स्पिरिटान म्हाका खबर ना काल काबार जालें पयर काबार जालें म्हणटा रिट्रीट. होली स्पिरिटान रिट्रीट चालू जालें आनी हांव काल मातशें वकूद जालो म्हाका आनी आतां म्हणलें मिसाक वयतलो रिट्रीटाक 7 वयतलो. आनी कापकोन काडलो आनी भायर सरलो. नॉट येस्टरडे काल न्हू तें सॉरी काल न्हू पयर Sunday, मांडे. Sunday was हांव the मांडे last day. या बट आय वेंट इन द मांडे. म्हणजे मांडे हांव वचोंक गेल्लो. हांव वयतालो. हांव खंयसान येयलां घरा कडेन हांकां पावयल्या आनी हांव म्हणलें आतां रिट्रीटाक वयतलो 7 हेका. स्वताक म्हणलें म्हाका मेळटलें. हांव रेल्वे स्टेशनार वयतालो. थिंगा वयता आसतना कोणाची गाडी पंक्चर जाली. सो तेका तो टायर काडून दिलो हें काडून दिलो सगळें दिलें. आनी त्या टायमार न्हू म्हाका तेंकां धाकटीं उतरां देवाचीं उतरां म्हणजे दिवपाक धाकटीं म्हणजे तेंकां सोजमोणी देवाची उतरांची ते भयणीक दिवपाक मेळ्ळी. आनी तेका सांगलें आनी ती म्हणटा हांव म्हणलें थिंगा रिट्रीटाक वयतालो म्हाजें म्हणलें आमी म्हणलें प्रॅक्टीस घालूंक प्रॅक्टीसूय करूंक जाय. रिट्रीटाक आमचे रितीर खूंय कॉमेर्स जाता जेन्ना आमी रिट्रीटाक थिंगासान भायर सरता तेन्ना आमचे रितीर कॉमेर्स जाता म्हणून आमी चलता म्हणून. आनी जरी तर तुका हांवें सोडलें हिंगासर म्हणजे तूं पंचार जाल्लें आमी तुका सोडलें आनी हांव गेलो थिंगासर ना फायदो ना कसलोच म्हणलें. सो थिंगा तो देव सांगता म्हणलें तुवें म्हणलें हेल्प करूंक जाय. तुवें म्हणलें दुसऱ्यांक पावोवंक जाय. ती इतली हॅपी जाली. म्हणलें आमचें कॅफे आहा वार्का आनी कितें तें सांगूंक ना ती मेंगलोरियन ती रावता हिंगासर तेमी कॅफे कितें घातला ती म्हाका नंबर घेवन गेलो आनी सो आय प्रेज गॉड ती म्हाका एक संदी दिली देखून देवान. कित्याक मागीर थिंगा गेल्यार थिंगा रेतीर ना पूण म्हाजें रेतीर हिंगासर जालें. प्रेज गॉड. सो देवाचो प्लॅन तसो एक एक फावटी आमकां तो सोजमोना. सो Yes. आनी दुसरें म्हणटा तें आमी हाली करूंक जाय आमकां दॅट से आमी करूंक जाय सिस्टर. Yes. We have to die to ourselves. या आमचे हितून आमकां म्हणून धरून उपकार ना. कित्याक एक कोळसो समज व्हरलेलो आहा जाल्यार Yes. तितून आनी घालतले कशें तें उदीक आनी उदीक घालूंक जायना. ना. सो सेम थिंग. सो आय आणि एम ते डुईंग कितें तूं सांगता तो आय कॅन अंडरस्टँड सुकोर. कितें जाता जाणो देव आमकां आमगे ल्हानपणांतल्यान उजार कोत्ता म्हूण उमेद येस जाता. येस 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 यू नो म्हाकाय आमगे ती ल्हानविकाये सा आवय म्हाका विचून काडले ते मनशा उलोवपाकू. सो यू फील ब्युटिफूल अबाउट इट. यू नो आनी ते उतर सो दॅट्स हाव आय फील. सो आय डिडंट डिजर्व दिस. You know, from our nothingness, he makes the whole. एक प्रोग्राम एक पॅराग्राफ काडलो जाल्यार तेच्या उतरांचो आनी बारीक नियाळ करी जाल्यार तितून जायते आहा. आपूण तुका सोडचो ना सांगचो ना आनी एक बारीक वाचलें जाल्यार जायतें सदांच तुज्या सांगात काम नाका करून. सर. हय Yes. ते सिस्टरीचें तेंच पळयतालो आमचे सिस्टर हिंगा ब्रदर रेमंडाचे वेन दॅट वी डीड दॅट प्रेज एंड वर्शीप दॅट डे. Yes. सो शूड वॉज टू लायक दॅट. तेजेर आमी तें करूं कित्याक आमी ह्या संवसारांतलीं न्हू. So we have to understand that first. Yes. Exactly. Yes. Praise God. Wow. Praise God. Because sometimes what happens, no, आमकां सोदमोना तें हें म्हाका हें म्हाजें आमी वयतले खंय घेवन इवन दॅट ग्रेवियर न्हू तो फोंड काडटा पळय न्हू तो फोंड पसून फकत 3 वर्सांचो आसता आमचो 3 वर्सां ओन्ली 3 years बॉडी घातली जाल्यार तितून आनी तो मागीर दुसऱ्याक Temporary. घालता मागीर. So even if you go to see smaller things,
बारीक चिटचिट जाल्यार न्हू कांयच ना संवसारान कांयच ना बट ओन्ली वी हॅव टू सेव आवर स्पिरीट. Yes. Praise Jesus. Praise Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, brother. Thank you. Praise You're Jesus. so precious. Praise Jesus. Praise Thank you, Jesus. Jesus. Praise Jesus. I am my inside who lives is a precious. Praise Jesus. For greater is Glory he to that only is in God. me. Glory only to God, because my brother had taught me that you give only 24/7 to glory to the Lord, not for Amen. myself. Thank you, Because I Jesus. remember to म्हणटालो सदांच तो म्हणटालो जावं या मोहिमा देवाक म्हाका न्हू ब्रादर म्हणूं नाका म्हणटालो म्हाका जायते फावटी Yes. म्हणटालो रेमन. Yeah. Sarke. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Praise And God. remember, brothers and sisters, remember always, whenever he had taught you all, so just keep in mind that he is in the spirit with us. Amen. चलता भोंवतना तो आमच्या वांगडा हा हेजेर ना कुडीन ना पूण आत्म्यान ना. Praise Praise. God. Thank you, Thank Jesus. you, आणि आम्ही Jesus. ते दिसा गेलोली न्हू तेका तेगे तेन्ना Right. सगळी एकठांय इश्कून आमी आसून तेचे फोटो काडलो पूण Yeah, माझी praise नदर न्हू तेचेर आमी घेवना कित्याक हांवें तेका म्हणलें he's alive in my heart, I said. He's alive in Yes. my heart. Yes. yes. I don't see him in that coffin. I see him See, in my आमी heart. तेका लागून Because न्हू आमी कितें करूंक जाय देव केन्ना आमकां म्हणजे आमी केन्ना वयतलीं ह्या संवसारान जेन्ना खबर ना तेका लागून आमी सदांच रेडी रावूंक जाय. सो Ready तें रावूंक जाय. Yes. आमकां एक शिकोवंक मेळ्ळें कित्याक तो सॅटर्डे आमगेर आसलोलो. praise कळ्ळें न्हू Jesus. म्हणजे सॅटर्डे तो गेला आमगेर सान आनी संडे म्हणल्यार तो ना. सो दॅट म्हणजे ते कळ्ळें न्हू. सो ते जायते फावटी आतां सिस्टर सांगताली ते भाशेन आमकां दुसऱ्यांक सांगपाक इजी पूण आमकां जेन्ना पळय जाता तेन्ना Pains. जायते हें Yes. जाता डिफिकल्ट Yes. जाता. पूण जेन्ना तुजे भितर देव आहा जेजू आहा तेन्ना Yes. तुका कोणाचीच भिरांत ना आनी कांयच ना. आनी त्याच पवित्र आत्म्यान म्हाका शिकयलां आनी त्याच पवित्र आत्म्यान म्हाका ती दिसाक धीर दिला. पयलो हांव कोसळ्ळोलो ते दिसा तेन्नाच आयकलां पळय तेन्नाच हांव कोसळ्ळोलो पूण देवान म्हाका उबारला. प्रेज गॉड. Arkanjesu. Praise God. Praise Praise God. God only is our comfort, you know. Dev amka buzwondita. Buzwondar to Dev. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, कोण ना आनीकू कोणाक कितें सांगपा जाय? Praise Jesus. Praise Derek? Jesus. Hi, sister. कितें आहा रे बाबा? ओय सांग. बारीकशी आहा. Okay, praise God. Go ahead. सिस्टर माझी माय न्हू आतां 83 आहा. ती एकलीच आहा Okay. घरा आनी Praise Jesus. माशेंनूय आहा. हय आनी माशेन ऑलमोस्ट 78. दोगांय एकलीच आहा. आमी सगळे आतां आमी मायचे आमी तिगाय जाणां लंडन आनी माशेनाचे सगळे लंडनाक. पूण ती दोगांय कितें करता दोगांय भिताय. दोगांय सारकें हांवें ब्रादरीक फोन मारला दोगांय कडेन उलोवपाक जाय. ब्रादर म्हणपाक लागलो भिनाका देव तुज्या सांगात आसा. पूण एजी प्रमाणे भिताय ना सिस्टर. Yeah. हय आनी माशेन म्हाजें कितें आहा माशेना कडेन चलोंक जायना. आतां घरा Okay. कडेन आहा अशें करून स्लो अशें करून पांयांनी चलता स्लो सारक्यान बॉडी. आनी हांवें फोन केलो माय म्हणपाक लागली म्हाका माशेनान फोन कर. माशेनाक फोन केलो माशेन कितें जालें माशेन सगळें सांगूंक लागलें कितें तुवें जाय आनी कितें. माशेन तूं मिसाक वयता ना हांवें मिसाक वचना म्हणपाक लागलो. म्हणलें माशेन गजर करता पेस करता म्हणपाक लागलो. कितें म्हण मागता देवा कडेन माशेन आपणाक बरें कर म्हूण मागता देव. हांवें माशेन म्हणलें देवान तुका ऑलरेडी बरें केलां. देवान म्हणलें सगळी तुजी पेस पुडा घेवन म्हणलें देव म्हणलें फुरसार मेलो तुजे पसंद म्हाजे पसंद म्हणलें सगळ्यांचे पसंद. मागीर स्लोली मातशें हें जालें ना बाबा तशें न्हू आनी तें हांवें मातशें म्हणलें पळय तूं भावार्थ दवर देवान तुका बरें केलां म्हणून. इतलेंच म्हणलें भावार्थान माग जेजू आर्गान आनी दिनवास तुका तुज्या गायन आनी तुज्या रोगतान म्हाका बेगवणी मेवली म्हणलें हेंच रोजार कर आनी तेर्स कर म्हणलें. तकलें म्हणलें तूं तेर्स करता ते भाशेन हेचोय तेर्स कर. आनी तशें मायकूय सांगलें दोगांयकूय. म्हणलें भिनाका तुका कितें मांयक म्हाज्या आयकूय नाका व्हडल्यान आमकां व्हडल्यान उलय म्हणटा. म्हणलें माय म्हणलें तुवें म्हणलें देवा कडेन तशेंच म्हाका देवान तुका आपणाक बरी केली आनी तेयी सांगलें जेजूच्या गायन आनी रोगतान तूं बरी जाली. दोगांय ती प्रेयर करताय सोद्दां
आनी Okay. माशेलान म्हणलें मार्क 11:23 म्हणलें ते दोंगरा कडेन उलय. Ah. हांवें म्हणलें पयलें माय विचारलें, माय म्हणलें दोंगर म्हणल्यार कितें माय? माय म्हणलें दोंगर म्हणल्यार तो दोंगर न्हू काय म्हणपाक लागलो. म्हणजे फुडल्यान दिसची पडटा हितून. हांवें म्हणलें ना माय म्हणल्यार दोंगर म्हणल्यार तुजें म्हणलें आतां वय ती पिडा ती कोण उलय आनी देवाच्या नांवान म्हणल्यार ताका शिराप घाल आनी म्हाजी कुडींतली भायर सर. आनी तशीच ती आतां दोगांय जाणां मागताय आनी आतां माशेलाक 8 दिसांनी फोन केलो मागीर माशेलान म्हणलें तूं कशें आहा? आनी माशेलान म्हाका पयले फावट आन्सर दिलो आपूण बाबा सारकें बरें आहा म्हणून कितल्या वर्सांनीच Praise God. सदांच माशेन म्हाका सांगतालें आपणाक हें जालां तें जालां. पण माय आमची मातशी तशी आहा. पण तेयकूय हांव शिकवण दिता पण ते आयकयना म्हण मातशें त्रास जाले. पूण Praise Jesus. इतलीं वर्सां मिसाक तेच करून पळय आमकां नॉलेज ना आली न्हू. आतां हें बायबल क्लासीन येवन नॉलेज मेळटा कितें देवाचें उतर कशें वापरपाक जाय. Yeah. Praise आतां God. तेच हांवें आतां तांकां दिलें. हांवें म्हणलें मिसाक वच म्हणलें पूण भारतान वच शुभवर्तमान म्हणलें कितें सांगता वाचता तें आयक आनी तेजेर नियाज कर म्हणल्यार घरा येवन म्हणल्यार कोणाचें खबरो ना. Praise वय God. बाबा म्हणलें. म्हणलें Thank मागीर you. आतां सिस्टर हांव केन्नाय तें सांगता न्हू हांव केन्ना नायटीक सोडून येता हिंगा केन्नाय 2 बस सुट्टा 3 पावता घरा कडेन हांव मागीर ती इल्लो बसता आनी सांगता बाबा आयकयना म्हणटा म्हाका पूण केन्ना हांव सांगूंक कमीच जाता तेन्ना सगळें आयकतात. म्हणलें पळय माय Praise म्हणलें God. म्हणलें माय म्हणलें तुका सगळें आयकूंक येता मगे. आनी आतां आनी ते कानाक तुका बोट घाल म्हूण सांग आनी तूं हुकूम घाल भायर सर म्हणून. सांगलें सिस्टर ठीक आनी हांवूय केन्ना सांगता पूण ते केन्ना मातशें आयकयना सारकें. Yes. Praise तशें आनी Jesus. ते एक आतां हाडलेसान मेडिकलान अपॉयंटमेंट आसलो आनी तो सांगता ते घेवन गेलो. हांवें म्हणलें दोतोरान कितेंय तर सांगीत ते म्हणलें आयको नाका. कितेंय तर सांगो तुका कानाच्या वयल्यान तुका वायट रिपोर्ट दिता हांव मानून घेयना. तूंच यो आनी जेजू कारगान म्हणल्यार ती तशीच करता स्वता येता तेन्ना म्हणलें अशें करून दोतोराक जाल्यार आयको नाका म्हणलें जेजू कारगान तुज्या गायेच्या रोगता फुडें बरी जाली. Wow. म्हाका इतली खुशालकाय दिसता कित्याक हांव निमाण्या वक्तार मागीर तरी कितें लिवपाक पावलो. Amen. Amen. Praise Yes. God, brother. Praise Wow. And तें जाल्यार फोनाचेच वय. होय. God. Thank you, Jesus. Praise. ते जितले फावटी ती सांगता न्हू ब्रदर हांव एकूच सजेस्ट करता तुका जितले फावटी ती म्हणटा आपल्याक आयकोंक येना तूं म्हूण तिका आयकोंक येता आर्गां जेजू. प्रेज जीसस. हांव तेच सांगता हांवें मिलाग्री पयल्या ते. प्रेज जीसस. Praise Jesus. Thank ह्या you. उतराचेर Antonio. Praise Jesus, sister. Praise Jesus. सांगपाचें हें गरजेचें. आवय सांग सगळें करचें बाबा देवागे कितें ग्लोरी तें Very well, glory to God. मोहिमेचें. Yes, sister. Sister, last Saturday, म्हाका आख्खो दीस मुगे थ्रोट पेन जावपाक लागलो. हांव मातशें न्हिदलो मागीर उठोत्री मिसेस सांगिल्लें मुगे अशें जाता थ्रोट मातशें पेन जाता म्हणलें हॉस्पिटल वचून चोय बिकॉज थ्रोट न्हू. हांव रेडी जालो आनी मागीर हांव एनतिया उलयलो म्हागे एल्डर डॉटर ते बरयलें जाल्यार मागीर ते आय कमिंग विथ मी म्हणल्यार दादा आय मॅड म्हणपाक लागलें यू आर इन अ वर्ड एंड यू वॉन्ट टू गो टू डॉक्टर म्हणपाक लागलें आनी म्हाका ताकाच जालें सिस्टर. हांवें सो मातशें प्रेयर कर म्हणलें. गॉड प्रेज गॉड. She did the prayer. I sat down and praised. She did prayer on me. मुझे prayer केल देन sister. Praise God. After the prayer, pain गेलो sister completely. Wow. Thank you. Till now, God, pain praise is God. gone, Thank you, it's Jesus. See? Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise God. God chooses the foolish to shame the wise. God chooses a child to Yes, shame the sister. father. Tekla and sogla sister Fatima and sister Maria. Praise Because God. every Nothing of me, Saturday Baba. they- Sister Fatima. Wow. every Saturday they are Beautiful. ready to listen the word of God, and this is the fruit of that. Yes. And Burgia Rokde, because Jesus loved children so much. And the second thing, sister, I am going early. I am Bible. I am doing Bible. I am dakhle.
so that I can pray. Tendon हाडलं ते काल येईल tendon. Elder daughter and second daughter, they took pick up both the saying, I want to read, and every day they are reading now. Yes. Praise Before God. going to school, they read the word Praise and word God. and good. Praise God. Yes. Thank you, Jesus. Because the word of God is life and it is light. You know, it takes the darkness away. Yes, Yes. sister, absolutely. God, thank you, Jesus. Thank you, Wow, Jesus. thank you, Jesus. Wow, beautiful, beautiful. Glory, glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sister, मातशें इंटरप्ट कोत्ता. Yes. ब्रदर जॉन्सना जोगूळ आसता म्हाका ब्रदर जॉन्सनान टॉक दिल्ले जेसी आयले मान आनी तेणें म्हणलेलें आमच्या भुरग्यांक पयलें शिकोवंक जाय कित्याक ही भुरगीं न्हू आमची ती रोखडी आमकां करेक्ट करता तेन्ना आमकां उगडास येता. होय. प्रेज जीसस. आता ती Praise कोणाकय रेचल करेक्ट कोत्ता न्ही रे? yes. ना हय ते ट्रान्सलेट करताले ते तेन्ना मागीर ती सांगताली ती म्हाका हय म्हाका लागून करता ते. Brother प्रेज Sukar, जीसस. या प्रेज I don't have 1, 2 children. I have 5 children. God bless me with Praise 5 Jesus. Praise God. mighty warrior Praise I have. God. Amen. You Praise lead a team. Amen. Praise Praise Jesus. God. Thank you, Wow. Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Togli mentally say mugo because they have 5 children. Mugo UK adpa japana ya japana ante Yeah, but you're japana. so blessed. I'm You're blessed with blessed. everything taken by God. Amen. Every Amen. taken care of by God. Even the All word of glory God given by God only. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank Wow. you, Jesus. So last सांगपाक होता म्हाका मॅडम आज म्हणून सांगा. Yeah, praise God. Thank you, Jesus. Thank you. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Praise Glory to Jesus. God. Glory to God. Yes. Thank you, All sister. glory to God. Maria. आणि कोण आहा? चल बाय आमगे फ्लावी. Jesu Karga, praise God. व्हिडिओ गायना गो? Na sister, ओके बरें. praise God. So clear ha voice sound. होय होय सारखे. Jesu Karga. हे आज तकलीशी शेअरिंग करता आज काय बर कितू व्हडली सारकी गोवाय किंवा असले एक टीचिंग वायस जाले आमगेले. So beautiful. Praise God. आनीक हे मिगे जे शेअरिंग आहा ते सिस्टर फातिमा गे लास्ट टाइम आहलो तेजे लायक कनेक्टेड अशें आहा ते कनेक्शन अशें आहा आनी कोणा उगडा आहा सिस्टर फातिमान केले ते पाट कित केल्लें ब्रदर विन्सेंटा मातशें रिकॅप करया मातशें. होय होय व्हेरी गुड. सिस्टर फातिमा सोण आनी कोण मातशें सांगाय. उत्मिक दोळे उक्ते करूंक. ओय इट वाज अ ब्युटिफुल आनी एकदम इम्पॉर्टंट टॉपिक आहलो ती. येस. फेथ ग्लासेस घालपाक. होय. होय. सो आता ते तितून सिस्टरीन शेअर केलो एक कुड्ड्याचेर सांगलोलें कितकोन ते तो कुड्डो आसता आनी कितकोन ते दिश्ट मेळटा आनी जायत कित जाता यु नो अराउंड हिम ते मिलाग्र जाता तेज भोंवतणी तेजेर कित कित जाता दुसरें उलोवप तें उलोयल्लें. आनीक आज जे हांव उलोवपा आहा जो पवित्र आत्मा उलोवपा सोदिता तोय एक कुड्डोच मनीस आसता आनी तेगे नांव बार्तिमेव. आम जायत जाणांन आयकिलां आसता हें आम जायत पाटी आमी आयकिलां हेजें बट आज आम तेजे बेश्टो नियल कोरया. धाकलेंशें शेअरिंग बट लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन दीस बार्तिमेवाचेर. आनी सिस्टर फातिमा हें मार्क तें एक्चुली एज हें आहा तें मार्क आहा मातेवा आहा आनी लुकांतूय आहा बट आम रिफ्लेक्ट कोरया मार्काचेर. मार्क अवेसवोर 10 word 46 to 52. ते जेरिकेक पावले आणि जेजू आपल्या शिसांक घेऊन आणि लोकांच्या व्हड जोम्या बरोबर जेरिकेक तावन भायर सरतालो तेन्ना तिमेवाचो पूत बार्तिमेव म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर
बिकेक बसून आसलो. नाझारेतकार जेजू तेवशिल्यान वेता म्हूण आयकतोच तो ओशी बोब मारूंक लागलो. जेजू, दाविदाच्या पुता, मोजी काकलूत कोर. सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारीत रावलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कोर. जेजू थांबलो. ताणें तांकां म्हणलें, ताका हांगा आपयात. तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी ताका सांगलें, धीर दोर, उठ, तो तुका आपयता. आपलो जुबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सोरशें आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, तुजे खातीर तुका हांवें कितें केल्लें जाय? कुड्ड्यान ताका असो जबाब दिलो, राबोनी, म्हणजे गुरुजी, म्हाका नव्यान नदर येशी कोर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. आनी रोकडीच ताका नदर आयली आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताचे फाटल्यान गेलो. जेजू कारगा. येसू आता कारगा. गेल ते पावटी आमी जे कुड्ड्याचे आमी मनशाचे आमी जी शिकवण केल्ली सिस्टर फातिमान आनी वो बार्तिमेव, हे दोनी मदीं कितें डिफरन्स आहा? आतां आमी हें वाचलां, थोडे आमी हें वाचिल्लें तितू आनी गेल ते पाट शिकवणी ते दोनी कुड्ड्यांत कितें डिफरन्स आहा? जायत बरे डिफरन्स मेळत, बट एक मेजर डिफरन्स कितें आहा? Humility? या जल्माक जावन कुड्डो आहलेलो न्हू. ओय, ओय. पयलालो तो. ओय. या पयलो आहलो तो जल्मातावन आहलो आनी हिंगा आमकां दिसोन येता की घोडये तो जल्मातावन आसोंक ना. कित्याक थिंग म्हणटा की जेजू तेका विचारता त्या दोळ्याक कितें जाय तुका? तो म्हणटा तेगे जबाब कितें आसता? म्हाका नव्यान नदर येशी कोर. म्हणटरी तो नव्यान. ओय सेकंड टाइम मागोता आपल्या इश्ट, प्रेज गॉड. होय. सो हिंगा सेकंड टाइम मागता. घोडये त्या घोडये पयलीं दिश्टी पडटा आसतलें कितें जालें आसतलें तेका लागून आनी त्या काळार मोस्टली तेंच आसतालें लायक गेले ते पाट आमी चोयलां की जायत बासाबास जाल्ली की ते पातकां लागोन जालां म्हणजे लोक अशें मानताले कुड्डो कितेंय तुका आहा दुयेंस कितें आहा दॅट इज रिलेटेड टू सीन म्हूण आसतालें पातकां म्हूण अशें. आतां होय मनीस बाळो कुड्डो बार्तिमेव तोय तेशें कोडे तेगे जिवीत आहलो आसतलें. कोण तेकलेक नाहलो, तेका आउटकास्ट एशें कोन्न दवरलो आसतलें, कोण तेका यू नो एवरीबडी तेका दे वर लुकिंग डावन अपॉन हिम, तेंच जातालें. आनी आतां हें दाखयलां आमकां हें सेटींग जें दिलां, हें दाखयता की जेजू वयता आनी तेजे बारा जायत लोक आहाय. स्टार्टींग आमी चोयलां की जेजू तेगे शीस आनी जायते लोक तिन्या तेजे बारा वयताय. आनी जेजू खंय वयता थिंग ही हॅड लॉट ऑफ फॉलोवर्स तेगे जायत आसताले. तेगे चूज केलोले शीस आहले जे ते सारक क्लोज आहले ते, बट तेंच भायरायन आनी देखून जायत जाण आसताले. कोणाक कितें आयको येयलें जेजूचें, केन्ना तें आयकिल्लें मागीर ती फॉलो कोत्तालीं. तेंच चलतालें. नाव हिंगा हें सेटींग तें जेरिकेंतल्यान भायर वयताय ते आतां आनी ही मिलाग्र ही जी तेणी पेकोवणी दिल्या तेका बार्तिमेवाक, ही जेजूगे खुर्सार वयशना हुणे एक लास्ट एक पेकोवणी अशी आमी चोयताय. उतरां आमकां दिस पडटा की एक तेगे लास्ट एश मिलाग्रेस जाता, पेकोवणी दित तो कोणाक कुड्ड्या दिश्ट दित ती. सो तेज फाटल्यान मागीर तो जेरुसलेमा ते वयताय आनी तेगे मागीर ते यू नो ही गोज ऑन द क्रॉस, तो खुर्सार खिलायताय तें आसता. बट दिस इज वन ऑफ हिज लास्ट हिलिंग्स पेकोवणी. नाव हिंग कितें जाता, जायत जाण जेजू बारा वयताय आनी वो तेम दाखयलां की बार्तिमेव आहलो तो रस्त्या देगेर बसतालो. नाव दिसोता की तो इतू वर्स भीक मागतालो तो एक बरो कडेन तेण स्पॉट
बेगर आसताय ते कित कोत्ताय हुंय आपल्या बोरें मेळटले कोणू एश कोन्न भीक दिवपाचे ते जाग सोदताय आसतले ते न्हू जिंग तेंक चड भीक मेळटो थिंगा आनी तेशें तेम एक दाखयलां की तो सारको रस्त्यार देगेर आहलो म्हूण यु नो आनी लोक जी पास जातालीं ना तेज्यान कित करूं जाता आहलोलें तेण कित केलें आमी चोयताय की तेक आयको येता घोडे तो जायत आवाज आयको येता लोक वयता एशी मागीर तो घोडे इंचात आसतलो की कित जालें इतू कित्या लुटू आनी कित्या एश कोन्न बोबाव कोण तो इतू लोक कित्या एसो वयता हुंय वयता मागीर कोणे घोडे तेका सांगिल्लो आसतलें नाजारेता जेजू वयता म्हूण नाजारेत का जेजू हे वाटेन पास जात म्हूण आनी वो जो भाव कुड्डो आहलोलो कुडीन कुड्डो आहलो तो बट हे शिकोवणी आमकां कित मेळटा एक ओल्ड शिकोवन की तो कुडीन गोळे कुड्डो आहलो जायत बट तो ओत्मीक तेगे दोळे उक्ते आहले सारके तो जेदो ते कोणे सांगिल्लें की नाजारेत का जेजू वयता बट तो जेजू उल मात तेदो कित कोत्ता वेन कित मो उल मात तो जेजूकू दाविदाच्या पुता दाविदाच्या दाविदाच्या काकलूत कर वय तो उल मात्ता जेजू दाविदाच्या पुता आनी हे आमी जाणाय दाविदाक देवान एक संदेश पाठयलोलो की हे संवसारान जो येतोलो सोडवणदार तो तुगे संस्थेंतलो आसतलो एक आनी एका हे कुड्डे बार्तिमेवान ऑलरेडी तेगे मोना तेगे तो ऑलरेडी जाण आहलो तेन बरे भाशेन आपल्यागे काळजांक दवरलोलें की वय होच तो जेजू आनी एका ती पदवी आहा म्हाका मिजे काकलूत करपाक तेन तेक बेस्तें एश कोन्न यु नो जेजू मुगोर उल मारूल ना बेस्तें बट तेणे आपल्यागे सोडवणदार एस म्हूण बिकॉज दाविदाच्या पुता म्हणजे तें आहलोलें की जो येतोलो एक सोडवणदार तो दाविदागे संस्थेंतलो आसतलो आनी तो आमकां सोडवण दितो म्हूण आनी हे जो कुड्डो दोळ्यान कुड्डो आहलो बट तेगे ओत्मीक दोळे उक्ते आहले आनी तेणें कित केलें जेजूक उल मारली नाव तेज्यान कित करूं जाता आहलोलें जेजू सोण तेज्यान इतू लूट वयता लोकांगेली सगळे ते भीक घालीत वयता आहले आनी तेज्यान ते एक दिसान तेज्यान कितू पयस करूं जाता आहलो दोया कोण कित ना कित घालीत वयता आहली आनी जायत तेका मेळटा आहलें बट तेणें कित केलें इतू ते व्हडले क्रावड आसोन तेणें कित केलें जेजूच्या नांवाक उल मारलो दॅट इज वॉट हें म्हाका एकदम टच जातालें आनी देखून हांव हें शेअर म्हाका एशें कोन्न जातालें की यु नो म्हाका हेगे शेअर करपा जाय कित्याक काय बरो तेणें जेजूच्या नांवां उल मारलो तेणें आनी खरेंच आमगे जिवितां आमी चोयताय आतां वो जेदो हें आमकां दाखयलां सेटींग जेजू खुर्सार वसोंक ना तेणें आजून सगळें आमगे पातकां सगळीं आपल्याचेर घेवंक नाय कित्याक तो खुर्सार वसोंक ना बट आतां आमी हुंय जियेताय आमी जियेताय केन्ना जेजू ऑलरेडी खुर्सार गेला आमी जाणाय जेजून ऑलरेडी आमचे काकूत केल्या करपा आहा आतां आमी तेजे उल मातलीं तेन्ना कोत्तलो की तेणें ऑलरेडी केले आमचे काकूत तेणें केल्या न्हू केली खुर्सार वोसोन आनी आमी तें आतां फकत भावार्थान मानून घेवपा जाय की तेणें केली म्हूण मेज पासत केली म्हूण बट हें जे शिकवण आहा ती आमकां सगळ्यां पासत आहा की जेजून आमचे काकूत केल्या थोरी देखून आमी एक पाट विसरताय आमगे कुडी दोळे उक्ते आहाय ओत्मीक दोळे देखून उक्ते आहाय आमी मुट्टाय बट जायत पाट आमी पडटाय बट हेगे शिकवण बार्तिमेवागे एक वेरी इम्पॉर्टंट जायती गरजे शिकवण आमकां जायत शिको मेळटा वचोन आनी तो जेदो जेजू दाविदाच्या पुता उल मारता जेजूच्यानी वोसों जाता आहलो कित्याक जेजूगे मिशन आहलोलें तें खुर्सार वचपाचें बट जेजू काय बरो दोयाळ आनी काकलूतदार खरेंच कित्याक तेका तें इतू लोक आहलो बट आमकां दिसोता जेजू मिगे आयकतलो म्हाका केन्ना दिसता पयलें इतू लोक आसोता संवसार एज लायक धाकलें आहलोलें न्हू हांव तेन्ना चिंततालें जेजू इतू देव आहा देवा हांव दिसपडटा आसतो काय हांव एकू म्हणजे कितू लोक आहाय संवसारान हे कंट्री आहाय ते कंट्री आहाय बट तेक मिगे आवाज आयको येता तेक हांव कित कोत्तें दिस पडटा बट आमी जाणाय आमी सोत जाणाय की जेजू एक एकल्याक आमकां आमगे नांवान तो आमकां ऑलरेडी तेणें आमकां आमगे मागे कुसवें आसता तेणें आमगे सगळें आमगे बरयलो आहा तो जाणा सो जेजू तो तेक बार्तिमेवा देखून आनी घोडये जेजू
जेजूगलो प्लॅन आहलो आसतलो हांव हिने वयतलो आज तो सगळे जाणा आहलो ऑलरेडी की बार्तिमेव मेळटलो ही नोज एवरीथिंग नाव आम चोयताय तो विचारता बार्तिमेवाक तू कित जाये तुमक दिसता की जेजू नको जेजू जाणा न्हू तो कुड्डो म्हूण बट जेजू विचारता तू कित जाये ते कित्या एश म्हूण विचारता तो कित्याक तेकाय एके भाशेन तो कितें विचारता जायत पाटी तो जेजू जाणा आम कित जाय ते बट आमगे कित जाता सर्टन वस्त आहाय सर्टन आमगे लायक फॉर एग्जाम्पल हांव घेता की कोणाचेर राग कोणाचेर कोडूसाण कितें आसता अनफॉरगिवनेस ते सगळें आसत तें आम सोडूं सोदनाय आनी आमी आमगे बरपण आमगे जिवितां ब्लॉक करून दवरताय सो जेजू देखून आमकां विचारता कित्याक जायत पाट आम चोयताय की सर्टन वस्त आमगे आम सर्टन एरियाज आम फेल जाताय अशी सक्सेसफूल जायनाय कित्याक समवेर ते आमी ब्लॉक करून दवरताय आमी फुल्ली हें जायनाय वी आर नॉट लेटिंग गो अशें सो जेजू देखून आमकां विचारता क्वेश्चन एस तें तू कित जाये वॉट डू यू वॉन्ट तुक जाये तुक हें बोर जालो न्हय बिकॉज आमी जेजूवाक आमगे दे शुड बी अ कोऑपरेशन फ्रॉम अस ऑल्सो आमी सो इंक जाता तो तेको विचारता कित जाय तुका मागीर तो सांगता म्हाका दया कोर मुजेर नाव ही कुड हॅव जेजू को तेन वस्त मागील नाय जेजू तेक सगळें दिता आहलोलें बट ही आस्क्ड फॉर मर्सी बिकॉज तो जाणा आहलो तो कोणाको उलयत तो आनी जेजूच्यान कित करूं जात तें काकलूत वय सो काकलूत कोर सो नाव तेज्यान जायते दुसरें मागोन जातालें बट तेन काकलूत कोर मूल मारलो आनी म्हाका एक शेअर करपा जाय आहलो हितून कित्याक हांव जेजूगे नांवाच जे तो उल मारता तेजे म्हाका जायत मुगे टेस्टिमनीज जाता एश्यो नाव जायत पाड आमी एक्सपिरियन्स केलां की एक सिच्युएशन असो येता भिरांतीचे आम जायत देवागे उत्तर जाणाय स्क्रिप्चर्स जाणाय बट एक टेस्ट एक ट्रायल आमगे असो एक पाट ओकांत येता जिवितांत वा दोळमोळ येता की आमकां ते उत्तर तोंडाचे येना वय कुड्ड कोत्ता आनी आम तें उत्तर तोंडा येना जे आम बरे टायमा आसत तेदो आम सगळे मुट्टाय स्क्रिप्चर्स कन्फेस कोत्ताय बिलीव कोत्ताय बट एक टेस्ट टायम येता तेदो आमकां तें म्हणपा जायना बट तेदो तो देव सांगता तूं होकोत म्हाका म्हजें नांव घे आनी तेगे नांवां इतू पदवी आहा लायक म्हाका एक शेअरिंग एक उगडास येता आनी हांवें पयलीं सांगलो आहा बट आय विल स्टील शेअर दीस लायक तेदो म्हाका लायक हे टेस्टिमनींतल्यान हांवें जस्ट लायक म्हाका एक रियलायजेशन जालें कितू पदवी आहा ती जेजूगे नांवांत हें आतां हे खबरे एक जाला आसता हे टेस्टिमनी जाल्ल्यार 2 वर्सां जालीं 2022 जालो हें ऑलमोस्ट 2 years आनीक तेदो आमी ऑस्ट्रेलिया गेल्लीं आनी ऑस्ट्रेलिया सावन पोतून येतालीं आनी त्या टायमाक कोवीड आसलें सो ते कोवीड टेस्ट बा करूंक पडटाले आनीक आमी तिगांय गेले मुगे चेडवा गेले आनी मुगे घोवा गेले आनी मुगे आमी टेस्ट केलो पोतून बॉम्बे येवपाक आनी टेस्ट केलो आमी आनी तेच टायम लिमीट आसतालें की 2 दिसां भितोरी कितें आसूं जाय हांव विसरोलें बट समथींग लायक दॅट एक टायम लिमीट आसता तो टेस्ट करपाचो आनी आमी तें सगळें मायंडान दवरून आमी केलें तें टेस्ट आनी मागीर आमी थिंग ऑस्ट्रेलिया एअरपोर्टाचेर आमी गेलीं आनी तेंकां दाखयलां आमी आमगे कितें हें ती कॉपी आसा ती दाखयली टेस्टाची आनी तेम सांगिल्लें की मुगे चेडवागे टेस्ट आहा तो सारको ना मू वॅलीड ना मू सांगिल्लें आनी तें सांगोता आमकां मातशें एशें कोन्न वयलें सगळ्यान फर्स्ट कितें जालें देवागे उतरां आहलो हांव बट सडनली तें एशें कोन्न एक भिरांत येयली सारकी आतां तेम सांगिल्लें वॅलीड ना आनी तेमी दुसरें सांगिल्लें की आतां तुमकां रावों पडटो म्हूण कित्याक भुरगें एकलें कांय वचना तेम सांगिल्लें इदर तुम तिगांय रावाय वो एकल्या पेरंटा वचदी एकल्यान वचपाचें एकल्यान चायल्ड भुरग्या बारा रावपाचें वो तुमी टेस्ट कोराय आनी फूल दुसरें टिकेट काडाय म्हूण आनी सारकें आमकां हें जालें की आनी कितें जालें काय म्हूण एशें कोन्न आनी त्या टायम म्हज्या तोंडार कांय नासलें बिकॉज इतू व्हड लायन आहलोली आनी तेंकां फकत जाय आहलो आमी की चल तुम सायडीन सराय बेगीन तुम कितें करपा आहा तें तुम चिंताय कितें करूं जाय तें टिकेट्स न्यू काडपा जाय कितें करपा जाय तें बट तुम सायडीन सराय म्हूण आनी म्हाका कांय कोण ना जालें कितें करपा तें हजबंडूय मातशें टेन्स मुगे ब्रदर इन लॉ थिंग रावता ऑस्ट्रेलिया तोय टेन्स मातशें आनी तेदो म्हाका फकत एक उगडास येयलो जेजूच्या नांवा उल मार जेजू उल मार म्हूण आनी वर्सान हांव लोडू देखून न्हय आय जस्ट कॉल हांव फकत तेगे नांव जेजू जेजू म्हूण उल मारूं लागोलें
आनी लायक थोड्या वक्तान आय डोंट नो कितें जालें तें हांव कंटिन्युअस म्हणूत रावलें लायक जेजू जेजू म्हणून आनी मुगे घोवाक ते पवित्र आत्म्यान लायक यू नो तेगे मोती पवित्र आत्मा उलयलो आनी तेन्ना मुगे घोवान इतू वगत तेंक कितें जातालें तो एकलो सुपरवायझर तेंगे तें फ्लायट आसताय ती कावंटराचेर तें दुसरें आपयताय आनी कोण आपयताय तेंगे कोण आसताय तेंकां आनी ते डिस्कस कोत्ताय आनी सगळीं सांगताय तकली घालून की ना ना तें वॅलीड ना आनी आमकां सांगताय ती की काल पयरी अशें जालो आहा जायते फाट जात न्हू आमगे कस्टमर्स एशें कोन्न रॉंग हें हाडटाय म्हूण इनवॅलीड आनी तेंक रावों पोट म्हूण हिंगा म्हणजे तेंक दुसरी मागीर टिकेट कितें काडटाय म्हूण तें आनी म्हाका सारकें आयकोन की दुसरें कस्टमर पॅसेंजर्स एशें कोन्न जालें म्हळ्यार आय वॉज लायक मातशें हें जाल्लें बट ऑल आय डीड वॉज जेजूचें नांव घेयलें आनी तेन्ना मुगे गोवान लायक ते पवित्र आत्म्यान तेक तो एक तो शारोती आमगे पवित्र आत्मा जो आहा तेणें तें दाखयलें आनी गोवान तेंक मोबायलाचेर कितें एक्सप्लेन केलें तें म्हाका कांय खबर ना बट तेणें कितें तेंक दाखयलें ते ऑफिसर्सांक आनी तें चोयताच जस्ट तेगे मोबायल इतू वगत ती डिस्कस करतालीं की सांगतालीं ना म्हूण हें सारकें बट तेम तेगे मोबायलार चोयलें आनी म्हळें यू ऑल कॅन गो वॅलीड आहा म्हूण तो सो ते दिसा हांवें म्हाका ही टेस्टिमनी आज पसून हांव विसरोल ना आनी हांव तेज फाटल्यान हांवें नो लायक यू नो म्हाका तें रियलायजेशन जालें की जेजूगे नांवां देखून कितू पदवी आहा लायक आनी म्हाका हे टॉपिकाचेर उलोवपा जाय आहलोलें देर इज पावर जेजूगे नांवां पदवी आहा म्हूण आनी जायत फाट आमकां हें जाता न्हू की आमकां कांय जायना लायक जेजूगे नांव येता पयलीं आम उतरां नासलीं तेदो आमगोडे मम्मी मम्मी तेश कोत्तालीं बट आतां कितें जाता जेजू आमगे तोंडार कितें येता नांव जेजू आनी खरें ते जेजूचें नांव घेता एक शांती येता एक एक कॉन्फिडेंस अशें येता लायक यू नो एक रेस्ट यू कम एट रेस्ट फकत तेगे त्या नांवान एक थोडें स्क्रिप्चर एक घालया जेजूचे नांवाचेर रोमकार 10:13 सिस्टर कित्याक पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा त्या परमणे सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें आनी जे दिसा आमी सोमीक जेजूक आमगे सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेयलो ते दिसा आमकांय तारण मेळ्ळें जे दिसा आमी जेजूगे नांवान जेजूगे कामांत आमी बोरवोस केलो भावार्थ दवरलो आम तेका आमगे सोडवणदार म्हूण मानून घेयलें आमकांय तारण मेळ्ळें आनी तेच भाशेन ते बार्तिमेव तेणें जेजूगे नांवां उलो मारलो आनी तेका तारण मेळ्ळें नाव मातशें फुडें वाच ते बार्तिमेवागे हितू मार्क 10:46 to 52 फुडें म्हणजे सिस्टर आमी तेंच वाचया बट मातशें रिफ्लेक्ट करुया सो Okay. तूं Which वाच verse? ओके ओके जेदन तो उल मारता फर्स्ट टाइम तें ओके नाजारेतकार जेसू तेवशिल्यान वेता म्हूण आयकोतूच तो ओशी बोब मारूंक लागलो जेजू दाविदाच्या पुता मोजी काकलूत कोर सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगोर राव म्हूण सांगलें पूण तो ओके ओदीक व्हडल्यान बोब मारीत रावलो ओके आतां सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगराव म्हूण सांगिल्लें नाव हे कोण आसतले घोडये आनी जेजू बरा जायत फॉलोवर्स वयताले ओदां घोडये लायक यू नो बेश्टें कोण दुसऱ्यांगे आयकिल म्हूण ती घोडये फॉलो कोत्तालीं तेम होरें घोडये जेजू लायक होरी ओळख आसोंक ना घोडये अशें जावंक शकता की तेम तेका सांगिल्लें ओगराव ओ ती तेंक फकत आहलोलें की आम जेजू फॉलो कोरया हें दुसऱ्यांगे कितें जात तें ते बार्तिमेवाक तेक खुशी आसती आमी आमगे चलत रावया लायक जेजू बारारी आमगे फकत रिलेशनशीप जेजू बारबर तेंक तें तो बोब मात तें पडलो ना हेजे म्हाका तें समारिकाराच उगड आसलो लायक वेरी कॉमन आम सगळ्यान आयकलो आहा थिंगाय कितें जाता तेका एक मनशा यू नो चोर आहाय ते मान उडयताय आनी वाटे सोन आतां दोग तीग जावं वयताय लायक एकलो वयता एक लिवायट वयता एक प्रिस्ट वयता बट ते कितें कोत्ताय ते इग्नोर कोत्ताय ते कोण पळो आहा त्या मनशाक
कित्याक दे आर बिजी, तेका वयच्या जाय आसता गोडे मंदिरांत आपल्यागे कित प्रीच करूं वयच्या जाय आसतलें, ते कित कोत्ताय तेका इग्नोर कोत्ताय. सेम हिंगाय जालेशें, देवा फाटल्यान वयताय ते, जेजू फाटल्यान वयताय हे लोक कोण आहाय ते, तेका वोगराव म्हूण सांगताय ते, बट ते इसरोताय की आमगे रिलेशनशीप देवा जाये की मेन आमी आमगे भाव भयणी अशी बोरबाशी रावलोली, यु नो ते आम दुसऱ्या जेजू दिवपा जायो. बट हिंग कित कोत्ताय, कोण क्रावड आसत तो, कोण लोक आसत तो, थोडी जाण कोण हिंग मेन्शन केलें ती तेका जेजू को बोगले हाडूं जाय तें ती तेका पयस कोत्ताय. सो केन्नाय आमी नियाळ करूं जाय, केन्ना आमी हे कॅटेगरी पडटाय, आमकां केन्ना दीस पडटाय, यु नो कोण शेजारी कोणूय जी अजून पुसान जेजूगे काकलू ते अनुभवलो ना, आम कित कोत्ताय तेंकां थिंगा दामून दवरताय, ओ तेम आम तेंक जेजू बोगले हाडटाय, कित कोत्ताय हें आमकां एक क्वेश्चन की आमी आर वी ट्रायंग टू रीच आउट आमगे शेजऱ्यांतूच. फर्स्ट वी कॅन स्टार्ट विथ आवर नेबरहूड, आनी आम जायत मेळटाय एक्चुअली आमगे शेजऱ्यांतू गेल जाल्यार आम स्टार्ट करूं जाता. घरांतूय येस ऑफकोर्स इन आवर फॅमिली ऑल्सो, आमगे लव्ड वन्स येस. सो ये लायनीचो म्हाका एगुडास येयलो की वेर आर वी, आम खूंय आहाय, आमी दुसऱ्यां जेजू दिताय ओ तेंक पयस कोत्ताय. आनी दुसरें म्हळ्यार जे दोणा आतां आमगे लायफान अशें जाता, आनी एक हें अशें नियाल रिफ्लेक्शन की आमगेल्या जिवितांत जायत आडखळी आसताय, जायत भिरांत येताय, जायत वादळ मोळ येताय, ते आम दामून दवरताय. आनी आम जायत पाट विसरोताय की जेजू आमगे आहा कित्या भिरांत आमकां, जेजू आमगे बोटी आहा, जेजू आमगे ओडे आहा, आम कित्या भिवपाचें, आम जेजू उल करपा जाय, हें जायत पाट आम विसरोताय. सो जे मनीस तेक ओगराव दामून दवरताय, तेच भाशेन आमगे लायफान जायत वादळ मोळ येताय, ती आम दामून दवरताय. आनी आम देवागे उत्तर आम एक पाट आम विसरोताय. आम विसरोताय की जेजूच्यान कित करूं जात तें. आज आम गोवायकेंतल्यान चोयलां, सिस्टर मारियागे गोवायकी, ब्रदर डेरिक, इवन ब्रदर डेरिकागे तो म्हणटालो बारीकशी टेस्टिमनी म्हूण, बट ती बारीकशी आसोना, लायक कित्या जाणट्यांक एशे कोन्न हे एजीचेर देवागे उत्तर सांगपा जायत पाट आमी पळय चिंताय एशे कोन्न की आंत तेंगे एज आंत ती आयकपा नाय, जायत पाट आमकां इन द नॅचरल दिसता. बट काय बरें खरेंच देवाच्यान करूं जायना म्हळ्यार कांयच ना, नथींग इज इम्पॉसिबल विथ जीजस. सो आज सोगले गोवायकींतल्यान आम चोयलां की काय बरें, लायक आम जेजूक आमगे प्रॉब्लेमान आम जेजू उल मारलें, येस तो आमचे बरोबर आहाच, आमगे वोड्यां आहाच तो, आनी तो आहा जाल्यार आम शांत रावपाचें. वी जस्ट हॅव टू स्टे एट रेस्ट, आनी तो कोत्मुकाम सोगलें. आनी ये बार्तिमेवागे हितून जेदोन तो विचारत तेका तूं कित केलो जाये, आनी तो म्हणटा म्हाका नव्यान दिश्ट येवशी कोर म्हणटा. तेदोन जेजू तेका कित कोत्ता, तो कितें जायत पाट दिस पडटा आमकां की गेल्या पाट आम चोयलोलें की तो तेका माती हें कोत्ता न्हू सिस्टर फातिमा, ओय ओय गेलते ओय पाटी ओय ओय पिंपी ओय उडून लुची लायन तो चिकटी कोत्ता तेशें आहलोलें. बट हे पाट कितें तेन कितें केलें एशे कोन्न देवा जेजूगे वेज आर वेरी मिस्टिरियस, लायक यू नो आमच्यान केन्नाय सांगो जायना तेगे वेन वी सी द मॅनिफेस्टेशन आमकां आमगे जिवितान दिस पडटा मिस्टिरियस, यू नो समटायम्स आम दिस पडटा की इमिडिएटली रिजल्ट्स मेळटाय, केन्ना जायत टायम. आतां सिस्टर मारियागे आहलो ती टेस्टिमनी लायक 2 वर्सांची पयली 21 ती सांगताली, बट काय बरें देवागे उत्तर केन्नाय निर्फळ आसना, इट ऑलवेज कम्स टू पास. दॅट्स द ब्युटी. ते डिले जायत, एब्राहिमागे परफेक्ट एग्जाम्पल आहली 25 वर्सां. 25 वर्स कोण आमी आज तेंपार आमकां सांगल्यार आमी 25 वर्स आमकां आसतलें, बट ब्लेसड आर दे, लायक यू नो. आनी जेजू म्हणटा लायक तो म्हणटा की कोण म्हाक पळोयल ना बट म्हजे भावार्थ दवरताय, लायक यू नो आम चोयल नाय तें वस्त तो सांगोता, बट चोय नासता आम भावार्थ दवरताय तें जेजू सारक प्लीज कोत्ता. लायक हें आहा स्क्रिप्चर, नथिंग प्लीजेस हिम लायक फेथ. तें खंयचें सिस्टर जाणटी 11:6 होय हिब्रूज 11 तें घालया. आनी हितूय तेक ती पेकोवणी इन्स्टंट दिस पडटा बार्तिमेवाक
कित्याक जेजू कितें लायन यूज करता तेजेरी कोट्टा ते कितको एश्टी तेगे लायक ते गुडनेस तेगे लायफा येता ते ती दिश पोतून येता ती तो एक लायन यूज करता जेजू ते कित सांगता आनी कित ती सिस्टर वाचिता जेदो तो तेक साइट दिता ओय ओके 11:6 ओके सॉरी ओके 11:6 वाच येस हय भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक कोशेंच मानोंक जायना कित्याक देवाशी वेतेल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक जोटणायेन सोदतेल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय जेजू काय ओके फर्स्ट लाइन भावार्था विरेंत कोणायच्यानूच देवाक कोशेंच मानोंक जायना सो नथिंग इंग्लिश आहा ते सिंपल नथिंग प्लीजेस गॉड लायक फेथ म्हणजे भावार्थ आणि हिंगाय तो जेजू सांग सॉरी सिस्टर कितें उलयता No, we cannot please God without faith. फेथ येस आणि सिस्टर पोतून तें वयता मार्क 10 या थिंगाय तो म्हणटा तुज्या भावार्थान वच तुज्या भावार्थान तुका बरो केला भावार्थ जायत पाट आम एवरी शेअरिंगांत एवरी टिचिंगांत हुंय आम सेशनाक गेली आम ते भावार्थ आयकता हे उतर देवागे उतरांत तुवें बायबलांत तुवें कितले पाटे आहा काउंटलेस टायम्स आहा ते भावार्थ सो भावार्थ वच जायो आनी बार्तिमेयाको तो आहलो ही वॉक्ड बाय फेथ एंड नॉट बाय सायट तेको ती दिश्ट आसोना फिजिकल दिश्ट आसोना बट ही वॉक्ड बाय फेथ तेको भावार्थ आहलो भावार्थ ओकलू जे आमी डिस्कस कोताली लास्ट टाइम तेको तें आहलें सो ओत्मीक दोळे आहले तेका आनी हेंच फुडें एक्सटेंशन लायक हेय वीक आमकां रिफ्लेक्ट करपा जाय ओत्मीक दोळे आमगेले आम चोवपा जाय ओत्मीक दोळ्यांतल्यान सो हिंग तो जेजून तेका म्हणला तुगे भावार्थान तुका बरो केलो तूं वच आनी एक इम्पॉर्टंट म्हाका उगडास येता की जेदोन तेगे जेजू सांगता तो कोण उलमात म्हाका तेका आपोयाय तो घोडे आपल्या शिष्यां सांगत आसतलो वसाय आनी त्या काळ्या मनीज बोगलेर तेदोना जेदोन तो वयता तो कित कोत्ता सिस्टर वाचतली ते आय डोंट नो स्क्रिप्चर या इट इज वर्स 50 इट इज ओके ओके 49 and 50 वाचिता ओके जेजू थांबलो ताणे तांकां म्हणलें ताका हांगा आपयात तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी ताका सांगलें धीर दवर उठ तो तुका आपयता आपलो जुबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सोर्शें आयलो प्लीज गॉड आपलो जुबो सांडून जेदोन जेजून तेका आपयलें जेदोन तेगे तो जेजू बरें वचपा आहलो पयलीं कित केलें तेणें आपलो जुबो म्हणजे तेगे आंगवस्त कित आहलो तें आनीक आनी तेगे आंगवस्त म्हणजे त्या दिसांनी लायक म्हणटाय की तेंगे कोण कुड्डे आहले तेंकां घोडे एक दुसरे भाशेन घोडे जुबो आसतालो ते ओडको येताले की ते बेगर्स म्हूण ते यू नो तेशें सो तेणें कित केलें तेगे भावार्थ इतू घोटे आहलो तेन जेजू बरें वैश्ण हुणें जेजून तोंड उगोश्ण हुणें तेन जेजू कांय मोश्ण हुणें तेन आपल्यागे जुबो उडयलो तो काडलो म्हणजे हेजे एक भाशेन आमकां दिस पडटा की तो ही न्यू तेन बिलीव केल्लें तेन ऑलरेडी सोत मानलोलें की जेजू आत मुगे जिवीत हांव जेजू बरें वयता तेज बोगले वयता आनी आत मुगे तें जिवीत पोन्नें तें गेलें आतां सोगलें नवें जाता म्हूण तेणें ही न्यू तेक पेकोवणी मेटोली तेगे तारोण जाल म्हूण तो कित कोत्ता आपल्यागे जुबो काण उडयता आनी उडत हॅप्पी जायन रिजॉयस करीत वयता तेच भाशेन आमी लायक आमगे कित पोन्नें तें आतां आम केन्नाय एक पाट आम नावली मोटरी आम पोन्नें कितें घाल्ल्यार केश दिसता केन्नाय एशें कोन्न जालें जाल्यार वी वॉन्ट फ्रेश क्लोथ्स न्हू न्यू क्लीन क्लोथ्स जाय आसताय आम पोन्नें घालपा नाका तेच भाशेन बट केन्नाय आमगे जाता लायफांत कितें पोन्नें तेंच रेकॉर्ड आमगे प्ले कोत्ताय आनी दिसतो आम समटायम्स वी लायक टू ड्वेल ऑन दॅट ते बॅड वोस्त आसताय त्यो अनप्लेजंट एक्सपिरियन्सीस आसताय तेंचेर ड्वेल करून आम बरो दिसता बट भारतीमेयांको शिंको जाय आमी तेन पोन्नें आपल्यागे आहलो तो जुबो काडून उडयलो तेक ही जस्ट वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ एवरीथींग ओल्ड बिकॉज तो जाण आहलो आत मुगे जिवीत सारकें दुसरें आसता म्हूण आनी हेजेर उगडास येता ती स्क्रिप्चर सिस्टर म्हणजे पोन्नें तें गेलें आतां सोगलेंच नवें 2 Corinthians 5:17 5:7 yes 2 Corinthians 5:7
Oh, is that walk by faith, sister? No, It 5:17 is, isn't it? This is Yeah. new 2 creation. Corinthians 5:17. 17, okay. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तर ती एक नवी रचना. पोरणे ते गेले, आतां सगळेंच नवे. हे आमी उगडास दवरया. आतां आम क्रिस्ता सोवे आहाय. आतां आमी ऑलरेडी आम बोर्न अगेन आहाय. आम तारोन आमगे जालां. बट पोन्ने तें तें येता तो उगडास कोत्ता आमकां. कित्याक तेक नाका आमी जेजूसाक चिटकोन रावले न्ही. तो आम पोन्ने पोन्ने उगडास कोत्ता. ऑफेन्स जाता आनी हर्ट्स सगळे आमकां उगडास कोत्ता. बट आमी बिलीव आम उगडास दवरया की पोन्ने गेलें म्हाका नाका आतां. पोन्ने गेलें. I don't want it, it's gone. आतां मुगे सगळें न्यू. Now we are clothed with compassion. The scripture आम जाणाय. आतां आमगे नेसोण जांदी दोया, काकलूत, खालतीकाय, ये आमगे नेसोण जांदी आतां. आनी दुसरें म्हणल्यार आतां जेजू तेक सांगता की तू बोर जालो, तुगे भावार्थान तू बोर केलें. आतां तू तुगे वाटेन वच. आतां तो कित कोत्ता? बार्तिमेव कित कोत्ता? तो तेक पेकोवणी मेळ्ळी, तेक दिश्ट पोतून येयली, इन्स्टंटली येयली. जेजू ही खुशाल जालो तेगे भावार्थ सोयन आनी तेक पेकोवणी मेळ्ळी. बट आतां कित कोत्ता? जेजू तेक म्हणटा वच, तुजे वाटेन वच. म्हळ्यार तो कित कोत्ता आतां? बार्तिमेव कित कोत्ता? तो वयता आपल्यागे पोतून तेच जाग्यार भीक मागों वयता वो आपल्यागे दुसरी वाट चोलोन वयता. आमी कितलो वाचलो आहा लास्टाक सिस्टर तें वाचता? हय. जेसून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. आनी रोकडीच ताका नदर आयली. आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताचे फाटल्यान गेलो. प्रेज गॉड. सो Praise काय God. बरें. हे सारकें दिस इज अ स्ट्रायकिंग लायन हे बार्तिमेवागे हितून की तेक बोरेपण मेळ्ळें, तेणें चोयलें आनी तेज फाटल्यान कित केलें तेणें? तो जेजूच फाटल्यान गेलो. तो जाण आहलो की जेजू सोत, वाट आनी जिवीत. तेगे वाट हुंयच केली, तेणें जेजूगे वाटे आपल्यागे वाट केली आनी तो फॉलो करीत गेलो. आनी आतां मातेवागे देखून हांव म्हणटालें की हीच स्टोरी मातेवागे हितूय आहा. बट तिंग तेमके दाखयलां की 2 बेगर्स आहले, 2 भिकारी आहले म्हूण. आनी तितून तेम नांव दाखयल ना. बट तिंत कितें जाता गोडये हांव चिंतितां की तेम हेच स्टोरयाचेर कित्याक फोकस वयता की बार्तिमेवान कित केलें? आपल्या पेकोवणी मेळ्ळी, तो जेजू फाटल्यान गेलो. गोडे तिंग ते मातेवा हितून तेम सांगलो ना सारकें एंडींग. बट गोडे तो एकलो आहलो आसता तो जेक दिश्ट दोगांयकूय मेळटा. जेजू दोगांयकूय बरो कोत्ता म्हूण दाखयल तितून. बट गोडे एकलो आपल्यागे वाटेन गेला आसता खरें. बट हिंग ते फोकस करून कित सोदताय बार्तिमेवान कित केलें की तो जेजूगे वाटेन गेलो. आनी तेंच आम करूं जाय. Matthew 6:33 कित म्हणटा? Seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. आनी हेच बार्तिमेवागे हे आहलें मोती आहलें की हांव पयलीं जेजूक सोदिता. मुगे प्रोवायडर कोण आहा तो. हांव हिंग भीक मागपा बसपा ना. आय एम नॉट अ बेगर लायक तेशें. म्हाका जायो जेजू, मुगे सोबवणदार, मुगे सोमी, मुगे दोनी. आनी तेगे काकलूत मेल मुटरी सगलें म्हाका सगलें मेळटलें. म्हाका सगले रिचीज मेळटले म्हाका म्हूण. आनी तेज भाशेन आमी आसूं जाय की आम जायती देवान बोल्लां बेसांवांनी. बट एवरी टायम आवी फेथफूल तो धाकले व्हडले वस्तून विश्वासी आहा. आम चोयताय गोवायकी आमगे दिसांनी दीस जिवितां आमगे गोवायकी चोयताय आमी. बट एवरी टायम वी बींग फेथफूल टू हिम आनी एनिमी केदों कितें आम कितें घेवन येता, ऑफेन्स घेवन येता, हर्ट घेवन येता. आमी आमगे मोना नवसोरणी कोत्ताय तें उतर घेनो जायत पाटां आयकताय मोना नवसोरणी. वोय बट मोना नवसोरणी सारकें गरजेचें. इफ यू रियली वॉन्ट टू फॉलो द किंगडम ऑफ गॉड, जे देवागे राज्य आम फॉलो करूं जायें, तेगे राज्या रावों जायें जाल्यार मोना नवसोरणी दिसान दीस आमगे आसूं जायी. आनी ती जात कित कोनू देवागे उतरान आनी पवित्र आत्मे आदारान. सो ए बार्तिमेवागे काय बरो आमकां एंडींग मेळटा की ही फॉलोड द किंगडम ऑफ गॉड. देवागे वाटेन गेल तो
आणि फॉलो करीत गेलो आणि तो टिल दी एंड, टिल जीसस इज लायक यू नो एंड, तो जेजू फॉलो करीत रावलो आसतलो टिल हिज एंड, टिल तेगे जिवीत ऑल हिज लायफ तो फॉलो करीत रावलो, जेजूगे राजा वावर करीत रावलो. आणि तेच भाशेन आम जावया. आणि वय आमी आतां कोत्ताय बट समटायम्स वी फॉल. जेजूय पडलो, जेजूय 3 पाट दाखयला की 3 पाटी दाखयला, बट तो पडटालो तो उठटालो तेगे ते मिशन अकम्प्लीश करपाक. ते भाशेन आमी जायत पाट पडटाय बट आमकां तो पवित्र आत्मो आदार दिता उठपाक आनीक जेजूगे राजान वावर करपाक. आमकां जे भाशेन तारोन मेळना जायत जाणां अजून तारोन मेळोंक ना. आणि जेजू जाय की सगळीं तेगे राजा येयलोलीं. एवरी न्ही आज सिस्टर नॅटीन मागण्या म्हणलें, येस, एवरी नी शॅल बाव, एवरी टंग कन्फेस दॅट ही इज लॉर्ड. वय तेगे नांवाक सगळीं बाव जातलीं. आणि खरेंच हें आमी उगडास दवरूंक जाय की आमकां आमचेर जेजून काकलूत केली बार्तिमेवा भाशेन. आमी कुड्डी आहलीं, जेजून काकलूत केली, जेजून उजवाडां हाडलें आमकां, बट तो उजवाड सदां आसून दी. आणि तो कितको आसतलो जेदो आमी जेजू चिटकोन रावताय. गुड टायम्सांत, बॅड टायम्सां, सगळे वेळार आमी जेजू, आनी तो भितर आहा आमचे, ते आमकां उगडास आसूंक जाय सदां की आमचे भितरूय आहा मु तो हूंय ना, तो आमचे भितर येयलो आहा. सो तें एक उगडास आहल्यार तेगे राज आमी वाडोवपाक देखून जी आमगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जे भाशेन तेगे शिसांगे काम आसलें की देवागे राज वाडोवपाक, कोण काळोख आहाय तेंक उजवाड हाडपाक, तें आमगे काम. आमी तेंगे शीस आम मुट्टाय. आमी तेगे खरें शीस जाल्यार दुसरें हाडया, दुसऱ्यां बांदून हाडया. आनी थिंग कितें जातालें, एक क्रावडान जेदोन तेका बोब मारली बार्तिमेवाक, तूं ओग राव म्हूण. आमी दुसऱ्यांक बांदून हाडटाय, आमगे भाव भयण्या आमी बिल्ड अप कोत्ताय वो आम तेंक ब्रेक कोत्ताय, आम तेंक आनी निराशी कोत्ताय. तें आमकां विचारया आम कित कोत्ताय तें. आमी त्या लोकां भाशेन जे तेक दामून दवरताय ना, आमी जावपा जाय दुसऱ्या जेजूक बोगले हाडपाक आनी वावर कोरया. कित्याक आमगे जिवितां वावराडी येयल्लो, देवान धाडलो, देवान आपल्यागे उत्तर त्या वावराड्यांतल्यान धाडलें. तेच भाशेन आमी जावया वावराडी, धाकले धाकले इन एवरी लिटल वे वी कॅन. आनीक जेजूय आनी तो लास्ट खुर्सार वयता, हें तेगे दाखयलां जेरिकेक सन तो जेरुसलेम वयतलो. बट जेजून सोडना बरेपण करपाक, तो दया माया करीत आहलो. ते भाशेन आमगे स्ट्रगल्सां, लायफ फुडें स्ट्रगल आसोता, बट तेंच आमगें आम बुडोन आसों जायना. तेच टायमा आम देव घोटाय दिता, ही गिव्स अस द स्ट्रेंथ. आम दुसऱ्यांकूय वांटया, दुसऱ्यांकूय आम कम्फर्ट दिया, दुसऱ्यांचेरी दया, कंपॅशन, दया माया कोरया. ही शिकवण्यो ये बार्तिमेवागे इंचो म्हाका मेळ्या. आनी लिटल थोडेशें शेअर करपा आहलें, तुम कितें ऍड करपा आहाय जाल्यार कोराय. बट ओत्मीक दोळे तेगे काय बरे उगोत आहले तेगेले. तो फिजिकली तो कुड आहलोलो, बट तेगे ओत्मीक दोळे उगोत आहले. तो जाण आहलो तेगे प्रोवायडर कोण तो. सो तेच भाशेन आमी जेजूचे फोकस दवरया, तेगे नांवां कितू पोदवी आहा. आमची दाविदागे देखून आमी आयकलो आहा दावीद आनी गोलायत. दावीद आहलो एक शेपर्ड बॉय, म्हळ्यार जेदोन तो थिंगा तेगे भाव आसताय ते फौजा आसताय, ते फायट कोत्ताय. बट इंकी जाता तो गोलायत व्हडलो एकदम सारको हें आसता जायंट, आनी तेक फायट करपा जो हो शेपर्ड बॉय आहलोलो तो वयता. आनी तो कितको वयता, तो कित सांगता जेदोन तो तेका फायट कोत्ता गोलायता कडेन, तो कित म्हणटा, मोको हात्यार कांय ना, बट हांव जेजूगे नांवान येता. जेजूगे नांवां कितू पोदवी आहा हेंच म्हाका चड म्हाका एक्चुली उलोवपा जाय आहलें की जेजू आम उलो केलो जेजूगे नांवांनी कितू पोदवी आहा ती. तो दावीद एक सिंपल शेपर्ड बॉय आहलोलो, बट तो जोयती वोन जाता कितकोन जेजूगे नांवांनी तो वयता तें फायट करूंक. आमकां उगडास आसूं जाय की आमगे सोडवणदारागे नांव कितू पोदवेदार, कितू पोदवी आहा मु तितू, हें सदां उगडास दवरया आमगे जिवितां. दीस आनी दीस वादोळ येताय त्या दोना, फकत तेगे नांवाचेर उलमाल जाल्यार तो कितकोन आम वी सी वंडर्स
in our life. So sisters, तुम्ही कितें share कोरे, add कोरे? Praise Jesus. Yes. Praise Jesus. Praise Praise Jesus. Jesus. मी कुड्डेपण कितू चिंतपा जाता आमच्यान. आमकां देवागे उतर मेळटा. आमी तें उतर आयकताय, तें उतर शिकताय, तें उतर उलयताय, त्या उतराचे आमगे जिवीत बदलताय. पूण मागीर कितें जाताय, आमी परतून कुड्डी जाताय. आनी तें कुड्डेपण उरता. तें कुड्डेपण येता तेदोण आमी दुसऱ्यांक फोन कोत्ताय. जेजू सोदूं वचनाय. वयू ना. Praise पूण Christ. आमगे बावार्थ हालोता. आनी बावार्था वरवीं आमी बरी जायनाय. आमगे बावार्थू आमकां बरो कोत्ता. सो तो बावार्थ जातो जाल्यार जेजू नांव घेवपा पडटा. जेजून कितें केलें तें फाटल्यान चिंतपा पडटा परतून. तेणें तेदो केलो जाल्यार आतांय कोत्तो तो. चिंतपा जाता. हांव न्हय म्हाका तें हुंयच्या आयकलो तें म्हाका बरें दिसलें. तें परतून उगडास येयलें म्हाका तें वादोड मोड येता सारकें. आनी ते जेजू थिंगा आहा तो भूत म्हूण भिताय. भिरांत येता. ते आतां तेणें जेजूगे येदे व्हडलें जेवण दिलां आनी हितू लोकां फीड केलां. जेवण वाडलां तें सगळें तांकां खबर आहा. थिंगसान तो बोटीन बसोला आनी मागीर कितें जाता ते वादोड येता. ते सगळें ते शिसां बारबो जेजून केलां. पूण तें मोड चोयलें म्हणटरी तांकां भिरांत दिसोता. सेम वे तो कुड्डो आहलोलो. तांकां चोयलें म्हणटरी ते म्हणटाले आसतले फ्लावीन म्हणटा भाशेन वोस तो बोवाड कोत्तालो आनी तांच्या म्हणपा जातालें जेजू तुका बरो कोत्तलो यो 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 म्हूण. ते ओगराव म्हणटाय ताका. ओगराव बोवाड कोन्न नाका म्हूण. जेजू कितू फील जाता आसतलें कित्याक आपूण कितें शिकयलां. तुमकां कितें शिकयलां एकमुका मोग कोरे, एकमुकागे हुस्को कोरे. सो ते भाशेन वादोड आमगे लायफान येता. आनी जेजू ते वादोडाचे वयर चलता. वयर ह्या वादोड सगळें तो पांयाचे वयर आहा. तागे पांय बूड नाय भितर. तागे पांय सारके दोर्याचे वयर आसताय. तो चलता ते वादोडाचे. सो तें आमचे मना आसपा जाय. कित्याक तें आमगे प्रॉब्लेम केद्दें जावन जेजून आमकां जेजू आहा जाल्यार म्हणटरी ते वादोडाचे जेजू चलोला. तो प्रॉब्लेमा वयर जेजू आहा. मागीर तो पेद्रू येता तेदो कितें जाता ते वादोडा चोयता तो भिता. आमी तीच ते वादोड येयलें. आतां हांवें टेस्टिमनी दिलो ते बायले कितें जालां आसतलें. देवागे उतर सांगलें मुगे काम जालें. सो लेट्स कॉल द बिग शॉट्स. मिनिस्टरांक फोन कोरया, हेंक फोन कोरया, तेंक फोन कोरया. देवागे उतर सांगलें मुगे काम जाता. मुगे भुरगे हितू त्रास जाले. सो ते भाशेन आमगे लायफान केद्दें व्हडलें प्रॉब्लेम येयलें म्हणटरी आमी पेद्रू जाताय. आनी आमी जेजू ओनो व्हडलें आमकां प्रॉब्लेम जाता. आवय वादोड केदें हा जेजू केद दाखलो हे भाशेन आमकां दिसोता. आनी आमी कितें जाताय बुडटाय. पूण बुडटा आसतो पासून आमगे गोमटे वयर उत्ता आनी जेजू आमकां हात दिवपा रेडी जाता. यो तूं हांव तुका वयर काड म्हूण. हो आमगे देव. फकत तेगे नांवां इतलो पावर आहा. तागे उतरां कितू पावर आसतलो. आनी सिस्टर काय बरें ते शिस आसले ते कितू मिलाग्री चोयताले तेजे बारा भोंवताले कितू चोयलें. बट तेंक देखून दुबाव आहलो. ते देखून हें जाताले हालताले. बट ते बार्तिमेवाको कित्याक मेळटा की तो कुड्ड आसोन तेणें चोवूं ना. फकत आयकलोलें. आनी तोमास कितें कोन्न सांगता म्हाका चोवपा जाये. बट हेणें चोय नासतना देखून तो जाण आहलो की हो मिगे जेजू हो मिगे दाविदागे पूत मिगे तारण करूं एका पदवी आहा मुती. म्हाका आनी कोणाकडेन लोकांक भीक मागपा गरज ना. हो मिगे ही इज माय प्रोवायडर, ही इज माय सेवियर म्हूण कितें कोन्न तो जाण आहलोलो दोळ्यान दिश्ट नासतना. आनी हो टायम आमगेलो ते सगळें कुड्डेपण आहा तेका भावार्थाचे व्हंकल घालपाक. हो आमगे टायम भावार्थाचे व्हंकल घालपाक आनी नियाड करपाक. हांवय आमी खंय पावलीं. आयज म्हाका दिसोलें वाव देवान आनी ताका पासून चोयलो तें हांव म्हणटा चोय आमकां सगळ्यां आमी रोजराक कोण तशें ते रोजराक कोण ते कातरलें तें तुटोता. सो आमकां सगळ्यां देवान हूंय 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 सा कनेक्ट केलें न्ही. सो लायक दॅट
So that होय. is the glory of God. So आज म्हाका जालें, I म्हणलें wow, this is so amazing. You know, everyone is given दुसरं गुण आहा. Isn't it? Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. सिस्टर आमी कन्फेस कोताय तेन्ना ते पावर हे आसोंक जाय तेका भितरल्यान म्हणजे आतां उदका बाटली आहा न्हू हेवी वेट सो Yeah. ते भाशेन बेश्टे कन्फेस केलें जायना तें सो ते कन्फेस म्हणजे भितर मन आसान सारकें जालें आतां आमगे आमी रोजार कोताय जावं तेस कोताय जावं न्हू सो त्या दिसाक तेजी आमची बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं सो त्या मागण्यान न्हू तेजी व्हॅल्यू आहा पूण ते मागणें आमगे ते भाशेन जायना तें I know, बडा बडा yes. बडा बडा म्हणून कितें आमी एक पाट गेल्ले एक कडेन गेल्ले ती लादीन एश केली म्हूण गेले मागीर स्लो म्हणून जायना ते मागीर कित्याक ते बाय हार्ट गेलो आसत न्हू Yes. Yes. Praise God. मागीर ताका वालोर तेश आसना. कोन्न Power वालोर आसना. म्हणजे पावर आसता सो आतां लायट आहा लायटी बटन ऑन केलो जाल्यार ते करंट पास जातो न्हू सो ते भाशेन आमगे भितरलो पावर समज काळजांत पावर देवा काळजांत पावर जाय तो सो काळजांतल्यान सांगतो मागणें हें कोन्न ना जाल्यार तें जायना तुगेलें सो बिलीव सो ते भाशेन तें Yes. कित्याक Yes. बेश्टे वयल्या वयर म्हूण हें कोन्न जायना तें कित्याक म्हणटा जायत पाटी आमी तेस कितू 15 तेस कोर कोण 17 तेस कोर कोण 20 तेस पूण थोड्यांक कितें तें सांगिल्लें न्हू तेंक दिसता कितें तेस कोनाक म्हणटाय बिलिवर तीं सो ते भाशेन हें जाताय पूण ती हुंचीच आयकण हुंय लायताय मागीर आतां ते मागणे आहा ते हेजे रोजरा कोंत आहा ते हेजे सायबीण म्हणजे हेका पूण ते आमी कितें कोत्ताय पेकोवणी दी 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 जेजू म्हणटा 1 Peter 2:20 तुका पेकोवणी दिल्या बिलीव एंड रिसीव तूं Amen. पयशे दिवपाक गरज नाय पयशे ऑलरेडी आपल्यान पे केले तूं म्हणटा आनी पयशे घे आरे Very एक फावटी बील हारीक केला आनी आनीको बील हारीक कितें कोतो तूं जायना good. न्हू Yes. प्रेज Na. जीसस प्रेज Praise जीसस Jesus. Awesome. ते भाशेन. अगो आनी कोण आनी उरलें? आनी सिस्टर ते ब्रदर डेरिकागे टेस्टिमनी व्हडली टेस्टिमनी सिस्टर ती कित्याक दोग जाण भुरग्यान बायबल वाचप म्हळ्यार व्हडलें कित्याक Yes. ती देवागे उतरां आयल्यान ती आतां दुसऱ्या परगट कोतली आनी दुसऱ्या वयतलें देवागे उतर Yes. प्रेज जीसस Praise God. Thank Derek ni to Antonio to. आतोन तो डेरिक Oi, oi. तेजे हाटोहाट मागीर तेणें दिली ती मागीर Oi. प्रेज ही गॉड भुरगीं प्रेज तेगेलीं गॉड पांचूय भुरगीं उतर हें कोत्ताय आनी आमगे फातिमा आनी नेटी उतर शिकयत तांकां. प्रेज गॉड You प्रेज know, गॉड praise God. And hooray, God is just working wonders through them. सादें पडन. हय. सो आतां प्रेज गॉड उतर त्या भुरग्यांक दिवपा हेंकांय सोंसणीकाय जाय न्ही हेंकांय पासियन्स जाय न्ही हय तीं डिस्ट्रॅक्ट जाताय भुरगीं बट दॅट लव गॉड हॅज पुट इन देयर हार्ट तांगे काळजान दिलें तें मोगान तें उतर भुरग्यांक दिताय हय कित्याक जायत पाट कितें जाता जायत पाटी आमी कितू पाट म्हण तेंकां सांगपाचें तें जाता सो हय ते कितें जाता म्हणजे पण तेंकां समना न्हू आमी कितू पाट सांगताले हांव पाद्री बोली आहलो आनी हांव येस सदां देवाचें उतर जाण आहलो प्रेज पूण गॉड तें हें नाहल्लें आतां हेजेंत जॉन द बॅप्टिस्टाचे आमी येयले फकत सांजांव उडीक घालें केलें कोप मारलें जालें सांजांव म्हणटाले पण तेजे हुंय बायबलाचें हुंय ना तो कोप मारता म्हूण प्रेज गॉड सो भायल्यान सगलें प्रेज प्रेज जीसस प्रेज जीसस आनी कोण आहा कोणा कितें एड करपा जाय प्रेज जीसस बाय फातिमा प्रेज गॉड सिस्टर हय बरें एक वर्साचे बरें सिस्टरीन नियाळ करून सांगिल्लें प्रेज गॉड प्रेज गॉड आनी होरे तो कुड्डा आसोन देखून तो अलर्ट आहलोलो आनी तेका खबर आहलोली आपल्यागे देव कोण तो मिसियास कोण तो आनी तेंच्यान आपल्याक कितें करपा तें आनी इतली लोकां मोदें बोवाड मान जेजू थांबलो सिस्टर प्रेज गॉड यू नो गॉड इज लायक प्रेज गॉड ही वॉन्टेड टू हेल्प हिम ही वॉन्टेड टू सेव हिम आनी ये तो थांबोता जेजू इतू लोक तेजे बाराबर भोंवता आनी तूं बोबाड जाला आसता देखून जेजू तेगे उलो आयकोता आनी तो थांबोता आनी जेजू तेका ती पेकोवणी फाव कोता कित्याक आनी ती ह्या चोय तो मुठ चोय नव्यान नदर येशी कोर म्हणटरी तो रिपेंट जातालो आपल्यागे कित कोण ती घोडये तेका येस रिपेंटन्स जालोलें आनी जेजून तें ओडकून घेयलोलें आनी तेका ते हेल्प करपा जालोलें मे बी ही वॉज वेटिंग फॉर हिम टू कॉल आउट टू हिम
आपल्या उल मातलो आनी आपूण तेका हें दितो म्हूण सोडवण दितो म्हूण सो टचिंग सिस्टर आतां देखून जेजून आमचे पासून सगळी केलां सगळी कोण दवरला ओन्ली ही Yes. वॉन्ट्स अस टू बी कम टू हिम सीक हिम Yes. and everything is added unto us. Praise God. Thank you, Jesus. Oh, For thank you. porne te gelenचे पशी तो आपल्यागे जुबो सोडटा Yeah. सांडून तो Yes. वयता न्यूनस एक्सेप्ट करपा वयता प्रेज गॉड आनी तो न्यू एक्सेप्ट कोन देखू जेजू फाटल्यान वयता तो आपल्यागे गारो वचना लायक आपल्यागे वाट दोन्ना तो जेजूगे Yes. वाट दोता सो ते भाशेन आमी लायक जेजू दाखवेला आनी आमी फांटे आमी जेजू चिटकोन रावपा तेंचे भाशेन जेजू चिटकोन रावतली ते उदीक आनी उदीक फोड आमी दिवपा पावतली प्रेज गॉड थँक Amen. यू Praise God. Praise Thank God. you, Jesus. Thank you, Praise Jesus. God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. चल prayer करूया. Sister Janina, please. Yes, sister. मोगड्या पवित्र आत्म्या खरेंच तुका आमी आर्गां दिताय वेळार कितल्या मोलादीक उतरांतल्यान तूं आमचे थंय उलयलाय हे मोलादीक तीख जावन आसा तूंच दुनिया आनी हे तीख जावन आसा दुनिया आमच्या ह्या संवसारान तुजें उतर कित्याक ह्या उतरांतल्यान तूं खरोच आमचे थंय उलयलाय दुनिया तुजें उतर म्हणटा म्हजो कोरार हांव कधीच मोडचो ना दिल्ले उतर हांव कधीच फाटीं घेवचो ना जेजू तुज्या उतराक मोल आसा जशें एक तोंड सुकता फूल बावता पूण तुजें उतर तोखता सदां आनी सर्वदां खरेंच तें घडोवन येता दुनिया जेन्ना आमी ह्या उतराची खोल जाणवाय आमी दिसाच्या दिसा शिकता आनी आमच्या आत्म्यांत आमी तें घेता आमी आयकोता तो नियाळ कोत्ता आनी आमच्या तोंडान काळजांतल्यान तें सोत बांदून तोंडान तें उच्चारून तुजी पदवी त्या उतरांतल्यान घडून येता खरेंच बापा हे वेळार ह्या पुता खातीर ह्या संवसारांत धाडून पवित्र आत्म्यांतल्यान तुवें आमकां ही शिकोवन दिल्या म्हूण बापा हे वेळार आमी काळजांतल्यान तुका आर्गांचो योद्ध पेटयता मोगाच्या बापा खरीच हीच तुजी शिकोवण आख्या संवसाराक तुका दिवंक जाय हेच बोड आमकां तूं दी दुनिया ह्या उतराक फुडें करूंक आनी बोड आनी काळजीदारपणाच्या आत्म्यांतल्यान आमकां मोरूंक आनी उतर सगळ्यांक तें पावोवंक हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवान आमेन.